Honorable members, Honorable Speaker. Speaker sir, आयचो दिसाचो गोवन वार्ता. आता काल हांव दाखव एक मिनट उलोवन दी कितें सांगता इशू हेजेर इशू जो आयला आयचो दिसाचो गोवन वार्ताचे की एअरलायन्स दाबोलीचे एअरलायन्स आर फ्री टू डिसायड देअर ओन एअरपोर्ट जो आमचे कॅप्टन विराटोन जे क्वेश्चन गेले पार्लिमेंटाक तेजेर आनी हो आमकां मुखेलमंत्री काल लाडू दितालो हो कसलो लाडू काल दिल्लो हें चोय स्पीकर सर हे यू हॅव नो कंट्रोल. And 1 minute. विरोधी नेते control ना. एक लक्षात दवरपाक जाय हे सगळे तुम्ही मरे पेपर घेवन हे डेली पेपर घेवन येता पळय तुमी आसा न्ही ताजे बाबा तो इश्यू आसा इश्यूचे परमिशन जे आसा तुम्ही घेवपाक जाय इश्यू रेज करता तुम्ही सद्दां पेपर घेवन येता सगळे तुका कंट्रोल स्टार क्वेश्चन बाबा यू हॅव नो स्पीकर सर क्वेश्चन डॉक्टर स्पीकर सर airlines जे हा they can choose wherever they want. I may be permitted विदाउट परमिशन जे आसा इश्यूज रेज करता बसून घ्या important issue इश्यू जाल्यार सुद्दां पहिले परमिशन घेवपाक जाय. Speaker sir, I may be permitted to correct the typographical error for the answer given in question 11A and the answer at C be read as 10.63 million tons of coal being handled during the year 22-23. Speaker sir, दोन मनीस आज मेल्ले आहा सिप्ला फॅक्टरीन सफोकेट जावन दोग जाण भायर पडले पवार आनी पाटील हें आतां पेपर हो दाखोवचोच पडलो कित्याक पेपराचेर खरें आयलां आनी पेपराचेर हांवें वाचलां. स्पीकर सर सफोकेशनान मनीस मरता तो खंयचोय आसूं गोंयचो आसूं भायलो आसूं फॅक्टरी जी ही चलयता ही हॅज टू बी अकाउंटेबल. फॅक्टरीज आनी बॉयलर्सान कितें एक्शन तुम्ही चौकशी करा. कालचो जो तो इन्सिडंट जाला पळय न्ही ताजी हांवें कंप्लिटली डिटेलान इन्क्वायरी करपाक लायला. कित्याक जाणा सिप्ला म्हणटा ते तांचे बापायचे बेस्ट आमी झिरो आर मेन्शन डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी स्पीकर सर अलाव करचे नाल्यार तुम अलाव कोणे झिरो आर आमी मेन्शन केला ते माझे क्वेश्चन लीडरची हेजे उलयना मग तूं एअरलायना कंट्रोल ना एअरलायन कॅन चूज विच एवर एअरपोर्ट्स दे वॉन्ट हाऊ यू विल डू इट यू विल गेट इन टू एन अंडरस्टँडिंग. काल लाडू दिला मग डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी तुमचा प्रश्न स्टार्ट क्वेश्चन बाबा 1C tree cutting 1C petroleum constituency. Speaker sir, answer as per salary. Speaker sir, आजचो जो क्वेश्चन हांवें विचारला हाचे मेन ऑब्जेक्टीव कितें आसा तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हल्ली ह्या पावसान कितलीशींच झाडां पडलेलीं आसा. म्हज्या बिचोली तालुक्यान आज सकाळचो डेटा अरावंड 200 झाडां जाल्लीं आसा. काल एका दिसाक इटसेल्फ 22 झाडां पडलेलीं आसात आनी ही झाडां पडल्यामुळे कितें जाता तर खुबशीं कोणाच्या घरार पडटा इलेक्ट्रिकल पोलाचेर पडटा कोणाच्या गाडयेर पडटा आनी अनफॉर्च्युनेटली तुमच्या मतदारसंघान जाल्लें आसा एके चलयेचेर पडून ती हें जाल्ली आसा. सो त्या खातीर हो जो प्रश्न आसा तो खूब इम्पॉर्टंट आसा आमी हेचेर सिरियसली पळोवंक जाय. म्हजो सगळ्यात पयलो क्वेश्चन आसा म्हाका जशें तुमी उत्तर दिल्यात की तुमच्या डेप्युटी कलेक्टरान झाडां इन्स्पेक्ट केला आनी डिस्पोजय केल्यात म्हणजे हें केलां ऑर्डरय दिल्यात. जी झाडां पब्लीक जागेर आसात रस्त्या कुशीक आसात आनी खंय आसा जी पब्लीक जागेर ती झाडां तुमचे डिझास्टर मॅनेजमेंट किंवा डेप्युटी कलेक्टर अशी कितें ती इन्स्पेक्ट करता काय आनी इन्स्पेक्ट करून त्याचेर कितें एक्शन घेता काय आनी एक्शन घेवपा खातीर तेजे कडेन फंड आसा काय हाचेर म्हाका डिटेल आन्सर जाय. Speaker sir, as far as yesterday is concerned, yesterday total there were around number of trees fell down was around 84, and in Bicholi itself was around 24. Yes, correct. Yeah. Correct. So, but there was no casualty. Thank God, there was no casualty whatsoever, and 10 has been cleared from the 24. The balance will be cleared. The work is going on. Now, as far as the responsible usually all these trees are concerned. It belongs actually, the onus is actually on the local bodies. Now, as far as Bicholim is concerned, you have got a municipality. These are the people who are primarily responsible basically to identify all the trees and all. And then if anything is necessary, then they got to contact the deputy collector. But they themselves has got the powers basically. Under section 177D,
and Section 215(3) Goa Municipalities Act 1968. The municipality itself has got the powers that any dangerous trees which are there, which they feel that it may come down to clear. स्पीकर सर, मंत्र्यान उत्तर दिले तशें की तुम्ही म्हणटा म्युनिसिपालिटीक पावर आसा. म्हाका दिसना म्युनिसिपालिटीक जर दिसले डेंजरस ट्री ही प्रूव कोण करतलो? म्युनिसिपालिटी कॅन प्रूव, chairperson municipality can prove, municipal CO can prove, or the deputy collector has to prove. Somebody has to say it is a dangerous tree न्ही, मागीरच ती कट करू शकता न्ही. म्हाका दिसना chairperson किंवा खंयच्या पंचायतीक पावर आसा. The power is with deputy collector only. He has to say that he dangerous tree आसा म्हणून. Speaker sir, as far as the municipality also is concerned, municipality can take the expertise of the forest department, and they can the same. The trees have to be. This is very far. The assessment is done by forest department, but municipality basically can take the assistance of the forest department basically to assess the trees as far as their jurisdiction is concerned, and get a report from them. So स्पीकर सर, मिनिस्टर सांगता तसो रिपोर्ट घेतलो आणि जर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान, म्हणजे म्हाका अंडरस्टँडिंग कळटा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ही डेंजरस ट्री जाल्यार म्युनिसिपालिटीच्यान ती झाड कट करूं येता. पण केन्ना केन्ना कशें आसता, म्युनिसिपालिटी कडेन फंड नासतात. सो तुमी डिझास्टर मॅनेजमेंटान कितें फंड दितात? As far as disaster management is concerned, myself 50,000 rupees is given to each municipalities for tree cutting and all. स्पीकर सर, हो इश्यू असो आसा, इश्यू परत अडकला. 50,000 तुम्ही दिता, तेतून खंयचें झाड जायना. मिनिस्टर सर, हांव तुमकां इतलेंच सांगता, काल राती 22 झाडां पडली. इमॅजिन ही 22 झाडां म्हज्या बिचोली तालुक्यात पडली. एक ती चौगांचे जर पडली आनी जर कितें मेळ्ळो जाल्यार मागीर कितें? तुम्ही 50,000 रुपया दिवन अडकले. हो इतलो इश्यू आमकां सगळ्यांक खबर आसतना व्हाय डोंट यू इन्क्रीज त्यांची म्युनिसिपालिटी कडेन चड फंड दिया, फक्त झाडां कटिंगाक दिया. तुम्ही यू टेक द बिल फ्रॉम म्युनिसिपालिटी. आणि सेकंडली तुमचें जें उत्तर दिला, तुमच्या आणि डेप्युटी कलेक्टर उत्तर दिला, केसीस डिस्पोज केला, ॲक्शन टेकन रिपोर्ट दिवंक ना. म्हणजे झाड कट कर म्हटलं. आता कोणी कट करपाचें हे झाड? दॅट इज इम्पॉर्टंट. आमकां ते प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. Speaker sir, there is a process involved. On receipt of the application from the complainant, Deputy Collector or 3 officers scheduled the hearing for both the parties. And this is the process. After hearing the parties, Deputy Collector 3 officer seeks the report of the Mamladar, Range Forest Officer and Zonal Agriculture Officer. Then the Deputy Collector 3 officer reviews the report submitted by the above authorities. Based on the argument and report submitted by the above offices, the condition of the tree and the extent of damage is determined. Deputy Collector 3 officer passes the order in a capacity as a quasi-judicial authority under the Act. The Deputy Collector 3 officer ensures that the effective coordination and supervision of the committee activities guarantees that the tree cutting procedures are conducted in accordance with the legal and environmental guidance. This is the process. स्पीकर सर, मिनिस्टरान सगळो प्रोसेस सांगला, आय एग्री. पण अडकता इतलेच सांगता सर, पंचायती कडे किंवा लोकल कॉर्पोरेशना कडे पैसे नसता ही झाडां मारपाक. प्रोसेस सगळे जाण करतात. जोपर्यंत तुम्ही त्यांच्या हातीन पैसे दिना ही झाडां स्पेशली जी पब्लीक रस्त्यार बी आसा ती कशी कट जातली? कोण म्हणून कट करतलो ती? आमी आतां पळय, तुमी हे सगळे अशें म्हणटात न्हू. आतां काल 22 झाडां पडली. आतां आमच्या दिसर फायर डिपार्टमेंट काम करता न्ही, कट करता न्ही. सो ते जातूक सुनी करच्या पयलींच कित्याक करपाचें ना? आनी म्हजो एक क्वेश्चन आसा, तुम्ही हे जे कंपेन्सेशन दिता सगळे डॅमेज जातूक सुनी, पयलीं म्हणटात ते हांव मुख्यमंत्र्याचे आनी तुमचे आभार मानता, कित्याक हांव आन्सरान गेलो आनी तुमी कंपेन्सेशन 50,000 1 लाख पर्यंत सुद्धा दिला, विच इज रियली गुड. आय जस्ट वॉन्ट टू नो द फॉर्म्युला. तुम्ही हे कंपेन्सेशनाक जे पैसे दितात तो फॉर्म्युला कसो डिसायड करता? वेदर तुमचो जो हाचो तलाटीच्या रिपोर्टार तो डॅमेज डिसायड करता, की त्याच्यावर तुझी टीम आसा, की ऑफिसर म्हणजे कशें हे उत्तर कशें येता? कोणाक 25,000 दिवचे, कोणाक 50,000 दिवचे, कोणाक 60,000 दिवपाचे? कॅल्क्युलेशन कितें? फॉर्म्युला कितें आसा तो आमकां सांगात. सो दॅट आमी जेन्ना लोकां कडेन वयतात, कोणाच्या घराचेर जर भिंत पडली आनी सांगता तुका बाबा कितले गावतले, जर सांगले तुका रावंड अबाउट इतले गावतले, आमकां तो फॉर्म्युला कळना न्ही, आमच्या सगळ्या फ्लोराक कळना न्ही हो. आनी तुमकां हांव म्हजें एक आजून रिक्वेस्ट, तुम्ही ते 50,000 दिता ते कांयच जायना. तुम्ही प्लीज चिता त्याचेर. अंदू पळय 200 झाडां फक्त एका तालुक्यान पडल्यात.
12 सगळ्या तालुक्यांनी कॅल्क्युलेट करात कितकी झाडां पडल्यात ती. हे सगळे कित्याक? हेचो अर्थ तुम्ही पैसे वाडयल्यात म्हणून तुम्ही झाडां पडपाची कमी जावची ना. पण आम्ही जर प्रयत्न करीत जाल्यार डेफिनेटली सम रिजल्ट वील कम. 200तली ॲटलिस्ट 100 तरी झाडां हे जातली असली. सो ते करात आनी म्हाका कॅल्क्युलेशन सांगात तुम्ही कशे रिजल्ट येतात. हाऊ मच स्पीकर सर, हे कितें पयशे दितात ते पयले मुन्सिपालिटीक, इट इज बेसिकली टू कट द ट्रीज. Okay, only support is been given for the monsoon. Now, after that, the SDM has got a provision of 5 lakhs rupees. Suppose if that money becomes less as far as the municipalities are concerned, they can approach basically the SDM for more money. So that will be and as far as the damages and all are concerned, this assessment basically is done by Talati, creates a report. Then PWD engineer basically comes and does the assessment of the thing. PWD inspects and submits the estimates of the area which has been damaged. And compensation is decided under RF norms. So, तुमचे म्हणणे मिनिस्टर सर, तलाठी पळयताच PWD येवन असेस करता. PWD दिसली ही भिंतीची जर बांदपाक कॉस्ट एक 60,000, म्हणजे ते 60,000 तुमचो कलेक्टर डिसायड करता आनी दिता काय त्याचेर एडिशन डिलिशन आसा काय मल्टिप्लिकेशन बी आसा? Municipality basically has got to make a request to the SDM. So from the funds which has been allotted to the SDM, sir, I am asking regarding compensation कितले दिता? कोणाच्या घराचे जर भिंत पडली ते compensation कितले दिता? आता fully damaged घर आहा तर 2 लाख compensation दिता. And partially damaged is 50,000. And कच्चा घर जर आसले fully damaged is 1 lakh and partially damaged is 20,000. श्रीमती दिलायबो. Yes, thank you. स्पीकर सर, हांव मिनिस्टराक हेंच सांगूंक सोदता, 50,000 फॉर द म्युनिसिपालिटी आनी 25,000 फॉर द पंचायत इज रियली वेरी वेरी लेस. आतां म्हणून तूं झाड पडलें आनी फायर ब्रिगेड कॅनॉट कट, मागीर तो कन्सर्न वॉर्ड मेंबर ही गोज टू कट आनी ते 25,000 म्हणून तूं एक्झॉस्ट जाले जाल्यार तलाटी कडेन तें बील दिवपाचें, ते कोण ट्री कटिंगाचें, आनी मागीर कलेक्टरा कडेन पावोन ते पयशे रिइम्बर्स करतात तुमी पंचायतीक. इतलेंच म्हाका साद्या उतरांनी सांग, सो दॅट ऑल द पंचायत्स ऑल्सो अवेर हाव द प्रोसिजर गोज. कित्याक हांगा कितें जाता, सगळे वॉर्ड मेंबर नाल्यार आमदार पयशे मोडीत आहा ते झाडां कातोरपाचे. सो जस्ट टेल मी, 25,000 एक्झॉस्ट जाले म्हणटून ते 50,000 एक्झॉस्ट जाले जाल्यार ते ट्री कटराचे बील लावून तलाटी कडेन दिवपाचे आनी तलाटी कलेक्टरा कडेन दितलो आनी ते पयशे त्या वॉर्ड मेंबराक नाल्यार पंचायतीक रिइम्बर्स जातले काय म्हणून. प्रश्न विचारात. Madam, the village panchayat actually should exercise their own powers under section 76 of Goa Panchayati Raj as far as cutting. It is only to cut the branches. झाड पडले म्हणून. झाड पडले आता 25,000 दिलेले आहा तुमकां, 25,000 दोत्ता आमी तुमकडे इन केस झाडां मारूंक जाय. आता तें जर पावना देन बेसिकली दे शुड अप्रोच द SDM because he has got the funds. And then he'll give then more. He will reimburse the this. Yeah. श्री प्रेमेन शेट. बिकॉज सर, माझा डायरेक्ट क्वेश्चन आसा मान्य मंत्र्यांक, जो 50,000 रुपया जो फंड दिता तो खरोच इनसफिशियंट आहा. तुम्ही हो फंड वाडोवंक शकता काय ना? कित्याक डिजास्टर जाणून बुजून येना स्पीकर सर. तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन, जो फंड तुमी दितात तो व्हेरी नेग्लिजिबल आसा. म्हाका काल एक झाड पडलें, ते एकूच झाड तेणी कट करपाक 28,000 रुपया सांगले. एकूच झाड. मागीर कशें मॅनेज करपाचें? ह्या तरेन हांव म्हणटा स्पीकर सर, डिजास्टर्स मॅनेजमेंट फंड जो आसा न्हू, इट डिपेंड्स. ज्या वर्सा काही वर्सां चड दिवपाक जाय ना तेन्ना तो उरता. अशें करून कॅबिनेटान डिसिजन घेवन तो एक्स ग्रासिया म्हणून सर सँक्शन करपाक जाय. अशें मातशें विचार करचो स्पीकर सर. आतां आमी हे पयशे दिलेले आहा पंचायतीन म्युनिसिपल पयले पाटी अशी इतले वाडयलेले आहा पयशे, पयले उणे आसताले. बिकॉज सर, म्हाजें रिक्वेस्ट कितें आहा सरकाराक, तुमी सर्वे करता पण एक ते झाड आसता न्हू, ते मारपाक इतलो जो डिस्पेस आहा न्हू तो पावचोच ना. म्हणून तुमी एक्स ग्रेसिया हो फंड सँक्शन करचो. देखून हांव कितें म्हणटा, लेट द पावर विथ SDM.
once your पावर एसटीएम कडेन आसूं दी तेणी इन्स्पेक्शन करचें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आपोवचें once your funds are exhausted as far as whatever is given to by disaster management, then after you can approach the SDM for extra funds. बट हो जो 5 लाखाचो जो फंड दिता स्पीकर सर एकूच मिनट घेता सर स्पीकर हो जो 5 लाखाचो फंड दिता तो पूर्ण तालुक्याक आसता आनी तालुक्यान 3-4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता कशें पावतले सर कशें म्हण पावतले आनी आतां जे कॅलॅमिटीज जाल्या न्हू त्यो तर केन्नाच जावंक नासल्यो अश्यो कॅलॅमिटीज जाल्ल्यो आहा स्पीकर सर म्हणून सरकारा कडेन मागता हांव हो जो फंड्स आहा न्हू मॅनेजमेंट करपाक लागून फंड्स वाडोवचो पडटलो स्पीकर सर सरकारा कडेन हांव विनंती करता ह्या वर्साची जी आयज नॅचरल कॅलॅमिटी जाल्ली आसा लोकांच्या घरांचेर पडलेली आसा हें झाडां आनी आनिकूय पडपाची आसा प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न विचारत तेच म्हणटा हांव सरकारा कडेन मागता हो फंड इनक्रीज करूंक शकता काय ना स्पीकर सर आमी आतां पळयतले ते फंड्स इनक्रीज करपाक इन एटलीस्ट बाय नेक्स्ट दिस थिंग स्पीकर सर मंत्री स्पीकर सर आमी डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंतर्गत दिवपी फंड्स जो आहा पळय न्ही ह्याच वर्साक वाडयला हाज्या पयलीं जो फंड आहा पळय न्ही ताका सामके 2000 आनी 3000 रुपया मेळटाले फाटल्याच हेका आमी वाडोवन हे फावटी दिला ओके ना जाल्यार खूब कमी मेळटाले पयलीं दिगंबर बाब कामत उलयता आसतनाय तेंच्यांनी सांगलें इन लॉंग रन तशें कितें आसा तर आमी कन्सिडर करता आनी पे करता स्पीकर सर थँक्यू श्री दिगंबर कामत हो झाडांचो प्रश्न पळय आहा हो सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सगळे आमदारांच्या मुखार उपस्थित म्हजो एक फंडामेंटल क्वेश्चन आहा मिनिस्टराक हांव म्हजें घर बांदतां हांव म्हजो बंगलो बांदतां हांव बंगल्याच्या मुखार 4 माड लायतां बंगल्याच्या सायडीन 4 आंबे लायतां हांव 25 वर्सां आंबे खातां 25 वर्सां आडसरां खातां नाल्ल खातां आनी जेन्ना आंबो पडटा किंवा माड पडटा तेन्ना आमदाराक फोन मारता अरे म्हजो माड पडला आंबो पडला वर काड आनी व्हरपा लाय म्हणून हो कायदो खंयचो स्पीकर सर आनी म्हणून म्हजें मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की ताणें पब्लिकली लोकांक कळोवपाक जाय की आपल्या पोरसांक जर कोणी कितें लायता जसो खावपाचो अधिकार म्हाका आसा त्या भशेन मारपाचो अधिकार म्हाका आसा आनी मागीर सगळे राटावळी आमदार धांवता आमदार ते हाका सांग ताका सांग ताजे कडेन भीक माग आनी दुसरें ऑप्शन असो जर झाडां मारपी कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आसत ताका एम्पॅनल करा झाड मारपाचें व्हरपाचें पैसे बिशे काय ना प्रश्न विचारत प्रश्न म्हजो स्पेसिफीक तो आसा कॅन गव्हर्नमेंट कम आउट विथ सम रेग्युलेशन्स वेर द ओनर ऑफ द हाऊस ओनर ऑफ द बंगलो ओनर ऑफ द रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स हू प्लांट द ट्रीज whether it may be mango coconut anything and eats the fruits for the last 20-25 years भरपूर चर्चा केल्या स्पीकर सर मारपाची जबाबदारी तांची Speaker sir, no. One pointed question. Speaker sir, point E of your question. You have said that land. Speaker sir, Speaker sir, no. Very pointed question. Your cases, you have said about details of cases. Position leader, चर्चा भरपूर जाल्ली आसा. Star question number 2. तुम बोड्याकोत मरे Speaker sir. विरेश बोरकर. Speaker sir. जो मुखेलमंत्री तुका सांगता थिंगसो दोड माता तूं कोता हे कितें चल्ला स्पीकर सर ना वो व्हिडिओ चेक कर जो प्रश्न आसा व्हिडिओ चेक कर प्रश्न जो आसा प्रश्नाचे कितले चर्चा करची प्रश्न केदो आनी कितली चर्चा करची आखेक मर्यादा आसता काय मुगेले स्टार क्वेश्चन नंबर 2 मुगेले मुगेले पॉइंटेड क्वेश्चन हे बिचोलेचे जे आल्ले इट इज अ व्हेरी 2C मंत्री 2C दोळे मारता राहुल गांधी व्हेरी पॉइंटेड क्वेश्चन 2C स्पीकर सर हे कितें तूं केन्ना दिना हांव सांगता पळय न्ही लक्षांत प्रश्न तुजोय बी न्ही प्रश्न केदो आसा प्रश्न गोंयचो सर म्हाका रायट आहा एज विरोधी पक्ष जरी तो तुमकां रायट दिना स्पीकर सर हें कितें चुकोत तूं स्पीकर सर 7 तारखे हाटल्या मंत्री जायचं जावपा हाय प्रश्न तुझो नी but I can request I want to clarify with the minister I wanted to what answers you have given whatever you have said it is मंत्री sir 2C कोण because answer is cyclist स्पीकर सर माझो प्रश्न आसा तो म्हणजे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इन प्रायवेट सेक्टर आतां प्रायवेट सेक्टरान तुमकां खबर आसा स्पीकर सर आयज अनएम्प्लॉयमेंट कितले वाडलेले आसा ते आनी 9.7% हे अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो गोंयचो आसा खंय ना खंय गोंयचे जे यूथ आसा ते भियाल्ले आसा आतां सीएम खूब फावटी म्हणटा भिवपाची गरज ना मात गोंयचे यूथ आसा ते भियाल्ले आसा स्पीकर सर
सो स्पीकर सर म्हाजो पॉयंटेड क्वेश्चन आसा आतां हितून म्हाका खुबशे रिप्लाय येयले आनी तो रिप्लाय कंटिन्यू सदांच तुमचे रिप्लाय सेम आसता सो स्पीकर सर जेन्ना जो मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्या त्या प्रमाणे की ते खुबशे कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स ज्यो आसा त्यो कंडक्ट करता जावं ती GPSC UPSC बँकींग एग्जाम प्रिपरेशन प्रोग्राम्स ऑन स्कील सॉफ्ट स्कील करियर गायडन्स करियर कावन्सिलींग म्हाका स्पीकर सर विचारपाक आसा की लास्ट 3 वर्सांनी तुमी जितले जे कोर्सीस केल्या प्रोग्राम्स घेतलेले आसा ट्रेनिंग दिल्ली आसा तांकां लास्ट 3 वर्सांत कितले जाण ह्या कोर्साचे प्रिपेर जाले म्हटल्यार यूथ तरणाटे प्रिपेर जाले आनी तेजे नंतर अटेंड केले आनी तेजे नंतर कितले जाण एम्प्लॉयड गोंयकार आसा ते एम्प्लॉयड जाले आनी जे प्रोग्राम्स तुमी कंडक्ट करता ते सफिशंट आसा की आमचे गोंयचे यूथ तरणाटे जे आसा तांकां कामाक लावपाक हो म्हाजो पयलो प्रश्न आसा स्पीकर सर म्हाजे 3 प्रश्न पयलो प्रश्न उत्तर दिवचे पयले प्रश्न जाऊ Speaker, sir. The outreach activities conducted under Model Career Center is 272. Then total placement drives conducted under Model Career Center is 33. And total job fairs conducted by Model Career Center is 10. Total offers letter for jobs was 1,884. And total offer letter for placements was 236. Now you want to know how many people basically attended this course? No, I want to know how many are employed. So that's what I told you. The 1,000 offer letter. 1,884 is offers of appointment was given, and offers of placement was given is 236. Okay. So, Speaker sir, I add karta fakta. It is not only the labor and employment, but the director of the higher education, director of the skill development, हे जे आसा पळय न्ही डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन हे अशा पद्दतीचे प्लेसमेंट कॅम्प आनी अशा पद्दतीच्यो कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स ह्यो सातत्यात घेत आसता ताणें जो नंबर दिला इट इज ओन्ली रिलेटेड टू द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट बट हो नंबर खूब व्हडलो आसा कारण तो सगळ्या कॉलेजीस ITIs पॉलिटेक्नीक इंजिनियरींग कॉलेजीस ह्या सगळी कडेन घेता पूण पयरूय सांगता आसतना सांगलेलो तो फिगर हेज्या पेक्षाय चड आसा नाल्यार फाल्यां तो कितें करतलो खबर आहा इतक्याच जाणांक जॉब दिता मरे तुमी येदे व्हडले करून हें म्हणटलो म्हणून हांवें एड केलें स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा आयज आमी वयता थंय पळयता की चडशे बँकींग धर तुमी फॉर एग्जाम्पल बँकिंगान चडशे आयज भायले आसा स्पीकर सर भायले बँकींग म्हणल्यार आयज गोंयकार कित्याक पावना तो ताका लागून हो प्रश्न केल्लो आतां तितून आन्सर येयलो उत्तर येयलें की 1880 समथींग सो हो जो उत्तर आसा खंय ना खंय हो इन्क्रीज जावपाक जाय आमचे चड भुरगे तरणाटे जे आसा ते कामाक लागपाक जाय आयज कितलेशे ग्रॅज्युएट आतां कितल्यो कॉलेजी आसा गोंयभरान ह्यो कॉलेजींचे ग्रॅज्युएट जे आसा ते एम्प्लॉयड जावपाक जाय ते जायना स्पीकर सर सो एम्प्लॉयमेंट एक्शन हांगा खंय ना खंय फेल जाल्ले स्पीकर सर सो म्हाजो दुसरो प्रश्न स्पीकर सर हेज पर जो रिप्लाय आसा जो डिपार्टमेंटान रिप्लाय आसा हेज पर रिप्लाय आमचो एलक्यू रिप्लाय आसा तितून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 देर इज नो ऑब्लिगेशन अपॉन द एम्प्लॉयर्स टू रिक्रूट एनी पर्सन थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पॉन्सर्ड लिस्ट स्पीकर सर आतां स्पॉन्सर्ड लिस्टाचे हितून आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाक कांयच हें ना म्हणटा होल्डिंग हें ना म्हणटा सो म्हाका विचारपाचें आसा युअर ओन रिप्लाय सेज दॅट द डिपार्टमेंट ऑफ द लेबर एम्प्लॉयमेंट इज प्रोएक्टीव अलॉंग विथ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड कॉमर्स एंड डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट टू एन्श्युअर दॅट गोवन्स गेट मॅक्सिमम ऑपॉर्च्युनिटी फॉर सिकींग जॉब्स आतां तोच डिपार्टमेंट सांगता स्पीकर सर आमचे कडेन रिक्रूट करपाक लागून कांय रायट ना म्हटल्यार आमी काय करूं शकता आनी तुमचोच डिपार्टमेंट सांगता की आमी फूल प्रोएक्टीव आसा म्हटल्यार आमी फूल एक्टीव आसा की आमी भुरग्यांक कामाक लायतले म्हणजे तरणाट्यांक कामाक लायतले सो हे स्पीकर जर कशें मुमकीन आसा म्हणजे कशें जावपाक शकता कित्याक दोन हें आसपाक शकना डिपार्टमेंटाचें एक आसपाक जाय आमी कशेय भशेन आमच्या युथांक कामाक लायतले गोवन युथांक कामाक लायतले नाल्यार एक दुसरो आसपाक जाय की आमचे कडेन जायना आमचे डिपार्टमेंट बेश्टे आसा नाल्यार डिपार्टमेंट आसून स्पीकर सर कितें फायदो आतां स्पीकर सर IPB अंडर 96 प्रोजेक्ट अप्रूव जाल्या सिन्स 2018 हे इतले प्रोजेक्ट अप्रूव जाले आनी म्हाका जो रिप्लाय आसा तितून स्पीकर सर हें येयल्लो आसा की 1511 इंडस्ट्रीन कामाक गावल्या म्हणजे भुरग्यांक काम गावला सो आतां इतलेच 96 प्रोजेक्ट्स आनी तितून 1511 गोंयकार जे आसा ते कामाक लागल्या हेज पर युअर रिप्लाय हो IPBचो जो रिप्लाय आसलो तितून आसा सो स्पीकर सर हांव विचारपाक सोदता क्लियर कट क्वेश्चन आसा की दोन तितून एम्प्लॉयमेंट एक्शन एक्ट 1959 तुमी सांगता आमचे कडेन कांयच रायट ना
एज पर तुमचो जो एक्ट आसा. सो हो एक्ट आसा खंय ना खंय अमेंडमेंट हाडपाक जाय. आमचे कडेन रायट ना जाल्यार खंय ना खंय आमकां पॉलिसी फ्रेम करपाक जाय जे करून आमचे यूथ खंय ना कामाक लागता. आतां सीएम उठोन परत सांगतलो की बाबा तूं आनीक म्हणटलो की 1500 लागले, हे खूब आसा म्हणून. हे खूब ना स्पीकर सर. आयज तुमी पळया गव्हर्मेंट जॉबाक कितले लायन लागता. 10,000 15,000 20,000 स्पीकर सर लोक कामाक थंय लायनी लागता स्पीकर सर. तुमकां खबर आसा. स्पीकर सर म्हाजो प्रश्न आसा सिंपल. हे दोन आन्सर कशें आसपाक शकता की तुमी प्रोएक्टीव आसा म्हणटा. एक सायडीन तुमी म्हणटा प्रोएक्टीव आनी दुसरे सायडीन म्हणटा आमचे कडेन कांय हेच ना, पावरूच ना. सो पावर ना जाल्यार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा कित्याक? तुझो दुसरो प्रश्न दुसरो प्रश्न सिंपल आसा की जेन्ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज म्हणटा की आमी प्रोएक्टीव आसा अलॉंग विथ इंडस्ट्रीज अलॉंग विथ बाकी स्कील डेव्हलपमेंट, जेन्ना प्रोएक्टीव आसा तेन्ना खंय ना खंय प्रोएक्टिवली काम करपाक जाय आनी खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक जाय. सो हे जालें तुजें भाशण जालें. ना भाशण न्हू स्पीकर सर. म्हाका आन्सर स्पीकर सर म्हाका आन्सर जाय की जो डिपार्टमेंट आसा तो कशें हेजेर काम कशें करतलो, प्रोएक्टिवली काम कशें करतलो, हो आन्सर जाय म्हाका स्पीकर. Speaker sir, as far as our department is concerned, we have this outreach activities organized by Employment Exchange. Trainings are conducted basically to enhance the skill of job seekers. What is my main thing is to tell you. As far as the employment exchange is concerned, we have made it mandatory that every company, whichever has got any vacancies, has got to basically inform the employment exchange. And once they inform the employment exchange, then employment exchange basically recommends names to the thing. But recommendation of names doesn't basically give us this thing right, basically that they are going to appoint from the names what we have recommended. This is one the thing. Basically department postman जाला. Sorry. हांगाल्यान हाडून थंय दिवपाचें. करेक्ट? डिपार्टमेंट पोस्टमॅन जालो न्हू. रायट. रायट. स्पीकर सर डिपार्टमेंट पोस्टमॅन नो. परत एकदा आनी कितें उरला? तुमकां लेटर येता ती काडटा तुमी इंडस्ट्री आनी हांगा धाडटा. स्पीकर सर डिपार्टमेंट इज स्पॉन्सरिंग ह्या कॅन्डिडेटाक घेवचें म्हणून. बट ताच्या खातीर कित्याक घेयना स्पीकर सर? आतां तुवें कशें घेयना हो इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा स्पीकर सर. परत एक सांगता हांव. आमी तेजें म्हणणें आमी फोर्स करूं शकना. तेकाच घे म्हणून आमी फोर्स करूं शकना. डॅट डिपेंड्स अपॉन द स्कील, डॅट डिपेंड्स अपॉन द क्वॉलिफिकेशन. ओके. आनी मागीर परत आसा तसो एटिट्यूडूय बी. ह्यो 3 गजाली म्हत्वाच्यो. आमी आत्ताच्या घडीक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज 1959 जो आसा पळय न्ही तो थोडोसो अमेंड करपाक सोदता. इंडस्ट्रीक कॉन्फिडन्सान घेवन आत्तां कितें आसा, जर 25 वर्कर घेवपाचे जर जाले आसत जाल्यार सुद्दां आत्ताच्या एक्टा प्रमाणे तांच्यांनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक कळोवपाकूच जाय अशें ना. तांच्यांनी आपल्याक जाय थंयच्यान ते लेबर हाडूं येता, जाय थंयच्यान हाडूं येता आनी घेवं येता. आतां आमी इंडस्ट्रीक एकदां कन्सल्ट करता आनी तांकां ऑनबोर्ड घेता आनी ह्या एक्टांत अमेंडमेंट हाडटा. 10 वर्कराच्या वयर जर तुज्या इंडस्ट्रीन एम्प्लॉयज घेवपाचे आसत जाल्यार तांच्यांनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. आनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक जेन्ना कॉन्फिडन्सान घेता तेन्ना ताका आमी गोंयचे रेजिडंट्स आसलेले भुरगे स्पॉन्सर्ड करता की बाबा आमचे ITI जाल्ले आसा, आमचे ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा, ह्या भुरग्यांक घेवचे. म्हणून हांवें म्हटलें की आमी स्कील अपग्रेड जावपाची गरज आसा. ताका लागून आमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जो आसा तो इंट्रोड्यूस केलो. तितून करून स्कील अपग्रेड जावपाक लागलेली आसा. आनी आमकां कॉन्फिडन्स आसा की ज्या पद्दतीन आतां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफीस काम करपाक लागला, इन फ्युचर आमकां मॅक्झिमम गोंयांतले तरणाटे जे आसा पळय न्हू हे ह्या प्रायवेट इंडस्ट्रीनी घेतलेले आमकां दिसतले. आमी खरें म्हणजे कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय ह्या फावटीचो जो बजेट जाला. आमचे हॉनरेबल मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हांच्यांनी तांच्यांनी इंटर्नशीप विथ CSR फंड शूड बी युटिलायज्ड फॉर दीस टायप ऑफ इंटर्नशीप प्रोग्राम ऑल्सो. हें जाल्या उपरांत एक बरो वर्क कल्चर हो गोंयांत आनी देशांत हो क्रिएट जातलो जेणे करून मॅक्झिमम लोकांक प्रायवेट इंडस्ट्रीन काम मेळपाक मेळटलें. गव्हर्मेंट जॉबाक जॉब येता थंयसर व्हडली लायन लागता. प्रायवेट लोकांक जेन्ना प्रायवेट इंटरव्यू जाता पळय तेणी व्हडली लायन लागना, खूब कमी लायन आसता. म्हणून तांकां आतां आमी इवन दो प्रायवेट कंपनीच्यो 2 भायर तेंच्यांनी काडलेल्यो त्यो बंदय केल्यो आनी तांच्यांनी गोंयांत इंटरव्यू घेवचे. हेका लागून जे आसा पळय न्हू तांकां ऑलरेडी घ्या म्हणून सांगलां. आमचे वेरियस इंडस्ट्रीज एसोसिएशनची ऑफिसी IDC ज्या जाग्यार आसा त्याय जाग्यार तांकां प्लेस अवेलेबल करून दिता आनी तेंच्यांनी इंटरव्यूज जे आहा पळय न्ही हे कॉमन प्लेसीचेर त्या हेतून घेवचे हे तांकां आमी सांगलां. स्पीकर सर 25 वेल्यान 10 तो CMान आन्सर दिलो की स्कील आनी एटिट्यूड आसपाक जाय. ना
हांव मुद्दम त्यांनी सांगला म्हणून सांगता स्कील म्हणजे जो आतां प्रोग्राम्स जे आसा ते खंय ना खंय प्रोग्राम्स फेल जाल्ले आसा. आमी एफिशियन्सी कितें उरली ह्या प्रोग्रामाची जेन्ना आमी म्हणटा की स्कील आनी एटिट्यूड जो आसा तो आमचो बिल्ड करपाक जाय. आतां 2,500+ इंडस्ट्रीज गोंयान आसा स्पिकर सर, आनी 2,500+ इंडस्ट्रीज आसून तितून 1,500 एज पर IPB आनी 1,800 जे हें आसा तितून आमकां काम मेळलो म्हणटा एज पर दीस तुमी जो रिप्लाय दिला प्रमाणे. सो स्पिकर सर आयज कितले भुरगे म्हणजे तरणाटे जे आसा ते बेकार आसा हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी स्पिकर सर जो आन्सर दिला आतां आनी एक CMान सांगलें की एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जो आसा तो अनएम्प्लॉयड आसा, सॉरी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक लागून हे केल्लो ट्रेनिंग करून आमी दितले. आतां कितले जाण ते एम्प्लॉयड जाल्या हे जो डेटा आसा स्पिकर सर तुमचे कडेन की हो खूब गरजेचो. आतां डेटा घेतले तेजे इट इज ऑन द स्किल डेव्हलपमेंट पोर्टलाचेर आत्तां ह्या म्हयन्यान सोंपता. ओके, ते जाल्या उपरांत एप्रेंटिसशीप जावन कितले जाण कामाक लागल्या तो डेटा आतां घेतले. आतां ह्या म्हयन्यान सोंपता एप्रेंटिसशीप. पोरू जे जॉईन जाल्ले पळय न्हू ह्याच म्हयन्यान सोंपल्या आनी दॅट इज रजिस्टर्ड ऑन द स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री. पयले फावटी तेच्यांनी असो पोर्टल केलो नॅशनल लेवलाचेर. स्टेट वायज तेजो डेटा अवेलेबल आसा. ऑलरेडी हांवें ताका कामाक लायल्या की तेमी कितले लोक प्रायवेटान जॉईन जाल्ले, कितल्या जाणांक तेच्यांनी कंटिन्यू केले, कितल्या जाणांक एप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट घेवन घरा धाडले, तेजो डेटाय मेळटलो. गव्हर्मेंटाचे एप्रेंटिसशीप जॉईन जाल्ले तेंच्यांनी एप्रेंटिसशीपची सर्टिफिकेट घेवन घरा गेले ते. सो दॅट वील यूज फॉर देम फॉर एक्सपिरियन्स पर्पज. किंमती आनी वाडयना तुमी ना ती जाली. स्पिकर सर माझो लास्ट क्वेश्चन स्पिकर सर तिसरो प्रश्न स्पिकर सर आतां 2,500+ ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आयज गोंयान इतल्यो इंडस्ट्रीज रेजिस्टर आसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजी कडेन एजो डेटा म्हणल्यार कितले गोंयकार पर्सन ऑफ गोंयकार कितले कामाक आसा आनी कितले नॉन गोवन कामाक आसा ह्या इंडस्ट्रीन 2,500+ आसा ह्या इंडस्ट्रीन हो डेटा आसा काय कितें आनी वाय वॉज द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप इफ इट कॅनॉट पूट गोवन्स जॉब म्हणजे गोंयकारांक कामाक लायना नाल्यार कित्याक लागून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा. सो हो एक प्रश्न आसा आनी हितून म्हाजो डिमांड आसा की समज ना नाल्यार पॉलिसी फ्रेमवर्क करपाक जाय की बाबा कशें आमी गोंयकारांक कामाक लायतले कित्याक आतां एवरी नाव एंड देन तुमी एकूच आन्सर दिता आमी गोंयकारांक कामाक लायता अमेंडमेंट हाडटा म्हणून. तेच अमेंडमेंट कशें हाडटले आनी केन्ना आन्सर जाय स्पिकर सर की केन्ना पर्यंत हाडटले ह्या सेशनाक हाडटा. सो तो आन्सर जाय स्पिकर सर की कितले म्हाका डेटा आसा तुमचे कडेन काय ना. Speaker sir, we don't have the data as far as how many Goans are working and how many basically outsiders working. आमकां स्पिकर सर विधानसभा you have in your previous replies you have given स्पिकर सर एकूच मिनिट मिनिस्टर हांव करेक्ट कोता you have क्वेश्चन लीडर डेटा आमकां दिता ताजे उत्तर ताका मेळूं दी पयले मुखेलमंत्री उलोवपा दिता हांव करेक्ट कोता अजून पर्यंत सांगता हांव करेक्ट स्पीकर सर हांव फक्त एज पर क्लियर करू सोदता 3 महिन्या भितर आमकां डेटा दिता गोवन्स आनी नॉन गोवन्स कितले एम्प्लॉयड आसा ते अजून पर्यंत डेटा ना. सो सरकार फेल जाला दिता ना तू 1 मिनिट ना सरकार फेल जाला सरकार फेल जाला डेटा ना गोंयकार कितले कामाक स्पीकर सर हांव ताका इतकेंच सांगतालो की मिनिस्टरान सांगला ताका हांव एड करपाक सोदतालो जो डेटा आहा पळय न्ही तो डेटा अवेलेबल आहा तुवें हो प्रश्न विचारून तो डेटा मेळचो ना. तो डेटा डेटा अवेलेबल आहा मागीर तो ना म्हणटा तेजो सांगतालो आहा डेटा आहा पूण चड गोंयकार दिता क्वेश्चन लीडर श्री बसून घ्या ताजे उत्तर मेळूं दी दोन उत्तराक मेळूं दी बसून घ्या सारखे आन्सर दे. निलेश काब्राल स्पीकर सर ना स्पीकर सर स्पीकर सर 3 महिन्यांनी डेटा म्हाका विचारपाक दी न्ही स्पीकर सर बरोबर बसून घ्या स्पीकर सर इम्पॉर्टंट प्रश्न जायना स्पीकर सर आपणाचे फक्त आपणच उलयता आपणाचे आमचे प्रश्न करपाचे निलेश स्पीकर सर 2 वर्सां जाली डेटा दिता 2 माझे प्रश्न विचारता स्पीकर सर 3 महिन्यांनी दिता म्हणून सांगता क्लब आसा क्लब केन्ना स्पीकर एक No, wait, let me. Speaker sir. Yes. ते मातशें आन्सर करता. Speaker sir, presently we don't have any data between Goans and non-Goans in private industries. We have data of smart cards given to workers with Aadhaar cards issued.
And Speaker, sir, 61,690 employees are with a permanent address within Goa. Permanent address doesn't qualify for them to be Goans. How will you say that permanent address can be Goan? We cannot you look at basically, it, please look at it, it's a serious we thing. cannot identify basically Goans and as non-Goans. विजय सरदेसाई तुमचा प्रश्न विचारा तुम्ही. स्पीकर सर हांव आतां मातशें हटके हें हातूंतले भायर सरता IPBंतलो बी. काल मुखेलमंत्र्यान मायनींग डिमांड्स आन्सर केले. ताणें सांगलें की 17 मायनींग लिजी पयलींच्यो 9 आयर्न ओर ब्लॉक्सान म्हळ्यार मिनरल ब्लॉक्सान ऑक्शन जाल्ल्यो आहा. म्हजो मंत्र्याक पॉयंटेड क्वेश्चन. वॉट स्टेप्स हॅज द गव्हर्मेंट टेकन टू एन्श्युअर दॅट द मायनींग कंपनीज hire Goans who were earlier employed with the companies? Speaker sir, what is the mechanism that the government has, that the provision in the tender document of these mining leases, that the successful bidder shall give preference in employment to local residents at all level of operations, subject to such residents being available, qualified and suitable for such employment. ह्या आमी कंडिशन घाल्लें. हें कंडिशन एनफोर्स करपाक तुवें कितें स्टेप्स घेतल्या आनी ह्यो कितल्यो मायनींग कंपनीज तुजे वेबसायटीचेर आयल्या, रेजिस्टर्ड जाल्या आनी कितल्यो तांणी वेकन्सी डिक्लेअर केल्या. दीस इज अ इशू अबाउट मायनींग बेल्ट अँड मायनींग हें बिकॉज इट्स द बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी. स्पीकर सर, हो लेबर डिपार्टमेंट आणि मायन्स डिपार्टमेंट एका रिलेटेड प्रश्न आसा म्हणून हांव उठून उबो रावलो. आतापर्यंत फक्त एकूच मायनींग कंपनी जी आहा पळय वेदांता कंपनी विच इज बिचोलेन सुरवात जाल्या, तांच्यांनी आपलें मायनींग लीज ऑपरेशन करपा खातीर स्टार्ट केलें आनी तांच्यांनी काम सुरवात केलां. स्पीकर सर, हांगासर प्रश्न आसा, जे पयलीं मायनींग कंपनीन काम करताले तांकां कितल्या जाणांक घेतले? आमी ताका एक कंडिशन्स घातलेली की जे प्रिफरन्स पयलीं काम करता त्या सगळ्या जाणांक पयलो प्रिफरन्स दिवपाक जाय आनी सेकंड प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही हांगासर असलेल्या वर्करांक घेवपाक जाय. हांगा तुमकां जर क्वॉलिफायड मेळना आसत जाल्यार भायर घेवपाक जाय. रिगार्डींग टू जो कंपनी जी आत्तां सुरवात जाल्या, 90% ऑफ द वर्कर्स जे पयलीं थंयसर कामाक आशिल्ले तितक्याय जाणांक एम्प्लॉय केले. 10% तेंचे समथींग इश्यूज. एक कंडिशन कितें आहा की यू हॅव टू रजिस्टर ऑन दॅट वेबसायट पोर्टल आनी तुवें कितल्यो वेकन्सीज आहा ह्यो रिपोर्ट करूंक जाय. वेदांतांनी केल्या आनी केले जाल्यार म्हाका दाखय ते आतां. स्पीकर सर, आत्ताच म्हणजे फाटल्या 2 म्हयन्यांक हे सुरवात जालां, हाजे आजून तेंच्यांनी रजिस्टर्ड करूंक ना. करूंक जाय पयलो प्रिफरन्स. दीस इज अ वायलेशन. एकूच मिनीट. येदी व्हडली इंडस्ट्री, येदे व्हडले इशू, गोंयकारांक रेव्हेन्यू येवपाचो इशू, गोंयकारांक जॉब मेळपाचो इशू, रजिस्टर करना म्हळ्यार ते तुमकां कॅरूच करना. स्पीकर सर, आमकां पयलो प्रिफरन्स आमी मॉनिटर करून जे पयलीं वर्कर आसले वेदांता कडेन जे कामाक आसले हांकां पयलीं आमकां तांकां घेवपाक जाय आसलें. म्हणूनय बी आमी डायरेक्टर ऑफ मायन्सांतल्यान तांकां इन्सिस्ट करताले की पयलीं तांकां एम्प्लॉय करून घे म्हणून. तितूंतल्यान 90% एम्प्लॉईज घेवपा खातीर ते सक्सेसफूल जाले. 10% डिफरंट रजिस्टर करपा लाय म्हणटा तांकां पयले. स्पीकर सर, दॅट इज अ कंडिशन न्ही, युअर ओन कंडिशन एज टू बी फुलफिल्ड न्ही. आमी लायता तांकां सारको सुशेगाद आहा, तूं फ्रेंड दिसता तांचो. ना स्पीकर सर, आमी पयलीं आसा तांकांच घेवपाक जाय आशिल्ले. ओके, म्हणून तो विशय आशिल्लो ते घेतल्या. उरलेले हेन्स फोर्थ आमी स्पीकर सर, हांव तुका एक याद करून दिता परतें. 26 जुलय 2023 म्हळ्यार एक्झॅक्ट 1 वर्स पयलीं, 1 वर्स पयलीं तुवें एक आमकां स्टेटमेंट केलो हांगा की सरकार मॅन्डेटरी तांकां करूंक शकना म्हणून. आतां तूं म्हणटा आमी तांकां करतले म्हणून. हातून भितर कितें जालें 1 वर्सां? 100% तांकां आमी मॅन्डेटरी. अरे पळय स्पीकर सर, मॅन्डेटरी म्हणटा तातूंत पर्संटेज नासता. इंग्लीश म्हजी करेक्ट करून नाकात, हांव जाणा हांव कितें उलयता तें. मॅन्डेटरी म्हळ्यार कंपल्सरी. 100% आनी कितले टक्के ते टक्क्याचे इशू न्ही. हो तुज्यान कंपल्सरी करूं येता काय ना? 1 वर्स पयलीं तुवें सांगलें जायना म्हणून, आज म्हणटा तूं जाता म्हणून. जाता जाल्यार सामकें बरें. आय एम हॅपी. आयक 100% एम्प्लॉईज सगळे गोंयचेच घेवचे हे आमी मॅन्डेटरी करूंक शकना. कशें करता? कितें करूंक शकता? हां, आमी एक म्हणजे जे म्हणटाले पयलींचे वर्कर आसले पळय न्हू तांकां तेंच्यांनी कंपल्सरी घेवपाक जाय. म्हणजे 100% घेवपाक जाय. हेच्या खातीर आमचो फोर्स आसतलो. पूण आसा काय म्हणटा हांव काय कितें 1 वर्स पयलीं तुवें ना म्हणून सांगिल्लें, हें आपल्याच्यान करूंक जायना म्हणून. म्हजोच क्वेश्चन आशिल्लो. मॅन्डेटरी तांकां तुज्यान करूंक जाता की ओल्ड वर्कर म्हणटा तूं काय नवीन? ओल्ड जे वर्कर आशिल्ले तांकां तूं घेतलो मॅन्डेटरी. मॅन्डेटरी म्हळ्यार कंपल्सरी. हय, तें तुवें 1 वर्स पयलीं म्हणिल्लें जावचें ना म्हणून. आतां तूं म्हणटा जातलें म्हणून. जातलें जाल्यार सामकें बरें. जाल्यार कसलें कंडिशन घाला? कंपनी आनी तेंच्या मदीं वेगवेगळे डिस्प्यूट आसतले. ओके, एक वेळ तेंच्यांनी VRS घेवन गेले आसतले, आतां परत म्हणटलो तांकां घे. हे तेंचे वेगवेगळे डिस्प्यूट आसतले.
त्यांचे जर डिस्प्यूट रिझॉल्व जावन आमचो पयलो प्रिफरन्स एकूच स्पीकर सर मुख्यमंत्र्याक एकूच इंटरप्ट करता हांव तातूंत तुजे टेंडर डॉक्युमेंटान शाल गिव प्रिफरन्स रोहन डिस्टर्ब करूं नाका ताजे टेंडर डॉक्युमेंटान शाल गिव प्रिफरन्स म्हणून क्वेश्चन तो स्पीकर सर शाल गिव प्रिफरन्स म्हळ्यार कितें शाल गिव प्रिफरन्स म्हणल्यार मस्ट गिव न्ही शाल इज स्टील ऑप्शनल म्हळ्यार इट इज नॉट मॅन्डेटरी हें हांव ताका उगीच याद करता कित्याक ते उगीच मायनींग लोकूय आयकतात हांगा तूं फाल्यां म्हणटलो विजयान फोट सांगली म्हणून हांगा वचोन येयला ना रे तूं आं बिचोले वचोन येयला न्ही रे तूं ह्यो आयलो म्हणटकर काडूंक नाका यो म्हणटा निलेश काब्राल स्पीकर सर अरे आन्सर दिवंकूच ना I would like to correct the honorable Chief Minister Kabral Bab Ekuch on what you statement statementaचे correct कोता he just made a statement you are not allowing me to correct विचारपाक जाय स्कीम जी तेणे इम्प्लिमेंट करता म्हणटा पळय तेजी मातशे डिटेल म्हाका सांगचे कित्याक काल तुजे अच्छा in your answer at D you have answered that no schemes are implemented by the department through employment exchange scheme. However, industries and commerce is doing incentive schemes. Speaker sir, कालूय तुम्ही जे आपले जे calling attention आले तेन्ना ते answer केल्ले. म्हाका I think I have to just tell you that schemes are not totally open for everybody as it is shown in your answer. Are you aware that these schemes which are put here are some are not even in operation? Not in operation? Yeah, because Speaker sir, इंडस्ट्रीक जे काल म्हाका इंडस्ट्रीचे मिनिस्टराचे उत्तरा टेबलाक क्वेश्चन घातलो ताका आन्सर आसा पूण ही स्कीम जी आसा इट इज टू बी यू हॅव टुगेदर ऑनरेबल सीएमान करचे अशें रिक्वेस्ट करता कित्याक वॉट एवर स्कीम विच इज अवेलेबल आर नॉट फॉर एवरी इंडस्ट्री सो इट शूड बी मेड फॉर एवरी इंडस्ट्री सो दे कॅन गेट बॅक they can employ they can करतले हो ना Speaker sir, this scheme is not our scheme, the scheme is of industries department. Now as far as the scheme is you answered in a reply. No, the scheme is concerned, the scheme is basically made so that more Goan youth are employed. Now total there were around yesterday I said it is yesterday last time I had said it was 4 it was this year. Total there are around 10 industries who has availed of the scheme. Yes, Speaker sir, answer Dr. Jananga Shetty. Speaker sir, म्हणजे आन्सर करू ना हांव फक्त ताका विचारता ना करू ना डॉक्टर जनगा शेट्टी स्पीकर सर आन्सर केले न्ही तुझे आन्सर दिवू ना स्पीकर सर हांवें ताका क्वेश्चन कितें विचारला हांवें विचारला की लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बाकीचे इंडस्ट्रीज ते कोऑर्डिनेट करून जी स्कीम जी बेनिफिशियल आसा ते करतले ओ ना करतले अशें विचारला तेणें सांगू ना आपण करना म्हणटा तेणें करना जाल्यार करना म्हणून सांग इतलें म्हाका काय ना प्रश्न विचारला ते उत्तर दिवं ना स्पीकर सर हांवें म्हणला की लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रीज कोऑर्डिनेट करून करतले येस और नो इतलें मंत्री आन्सर दिया We are trying to see that maximum of the people are Goans are employed, gets employment. Now this scheme basically what I mentioned is a scheme of our industries department. So it is efforts of all the department basically has got to come together. If you take the initiative. So we will take the initiative with Honorable Chief Minister. Thank Dr. Jananga Shetty. Sir, कुछ आओ जे honorable chief अरे उबरा भाई इतना तू यो आएगा कद जे clarify कोत मरे माय कितें ऑनदोला क्लॅरिफाय करूं जायना जाल्यार मोदे हांग उठपाचो दिना जाल्यार इट इज माय रायट टू स्टँड एंड स्पीक इफ यू आर नॉट गोइंग टू अलाव मी टू स्पीक देन आय विल गो होम उलय मार तू माय कितें ऑनदोला सर ते ट्युशन घेवन मायक कोणी बंद केला तुझं मायक बंद करू नका जो स्टेटमेंट मुखेलमंत्री केला देर वर 303 एम्प्लॉईज इन दॅट माइन and out of that only 50% have been employed 90% no 90% no check कर 154 are unemployed काय problem नाही ते पयर येल्ले आमगे ऑफिसा मेळपा आमकां 50% are employed not 90% हे चेंज चेक कर दे गोंयकारां प्रेफरन्स मेळपाक जाय तेंगे इट्स नॉट रिजॉल्व प्लीज रिजॉल्व स्पीकर सर रिजॉल्व करता डॉक्टर जनगा शेट्टी स्पीकर सर म्हजो एकूच प्रश्न आसा मिनिस्टराक की मायक्रो स्मॉल आनी मिडियम एंटरप्रायजीस म्हणटा ती स्कीम आसा ती ते क्लॅसिफाय करा म्हणजे मायक्रो कितें आतां हॉटेल इंडस्ट्री कम्स इन दॅट मिडियम कितें स्मॉल म्हणजे खंयचे इंडस्ट्री येता ते क्लॅसिफाय करात हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज कम आनी खंयचे इंडस्ट्री ते सारके क्लॅसिफाय करा सो दॅट लोकांक तेचो बेनिफीट घेवपाक गावपा जाय जर लोक तेचो बेनिफीट घे जाल्यार आमचे जास्त गोवन थिंगा एम्प्लॉय जातले जो पर्यंत ती स्किमीचो तुमचे बेनिफीट घेना तो पर्यंत गोवन्सांक तितले एम्प्लॉयबिलिटी वाडची ना
Speaker, I don't have this this thing as far as the categorizing of this this micro industries and medium industries. I don't have this thing data with me. I'll place it on the table of the House. I'll place this thing on the table of the House. Yes. Because, sir, I have tried to do a root cause analysis of why this unemployment is happening. And the pinpointed thing is career guidance जे दिताय आमी भुरग्यांक ल्हान आसतासून 8th standard आसून that career guidance approach is not in the right manner. And तेका लागून you will see children are not opting to the various jobs in our industries. इतली भुरगीं बसलो हांवें तें example तुज्यान तांकां feedback घेवपा जाता. I would personally say you take interest. तू कापस्ता 10 आनी हांव तुका ल्हान आसतासो मॉनिटर करता आनी तू लायक जात म्हाका. Personalized career path guidance using career co-pilot offers personalized career path by using advanced AI algorithms. So, ये include कर. Because if the career path selection is correct, then the desire to work in the right skill what we are offering is able to achieve a higher rate. You see what I have spoken, analyze it, and then try to see if you can implement it. And I am sure you can implement it. कित्याक तुका सजमता. Speaker, sir, I will take your this thing into consideration. Speaker, sir, ताणें जें म्हणटा ताका हांव फक्त आनी एक ऍड करता. तांणी सांगलां की प्रॉपर करियर गायडन्स जर जाले आसत जाल्यारूच ते हे सगळें इन फ्युचर शक्य आसा. आमी फाटल्या 5 वर्सांक कंटिन्युअसली करियर गायडन्स प्रोग्राम तूं जाय जाल्यार खंयच्या स्कुलांत चल आनी विचार ताका GEDCच्या मार्फत प्रत्येक हायस्कुलांत CD दिल्या, प्रत्येक सगळ्या टिचरांक ट्रेन केल्या आनी ताकाच लागून तांकां कंटिन्युअसली म्हणजे स्कील अपग्रेडेशन म्हण किंवा करियर गायडन्स म्हण हे प्रोग्राम एट अ स्कूल लेवल, हाय सेकंडरी लेवल आनी कॉलेज लेवल तिनूय लेवलाचेर सुरवात केल्या. म्हणून तर फाटले तुका सांगलें हांवें 2 शेनवार स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रमांतल्यान म्हजो डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन तूं एक दीस स्वयंपूर्ण मित्र आमच्या गोवा कार्यक्रम जाता पळय तो लायव्ह आयक तुजे एके पंचायतीन बस न्ही मागीर तुका कळटलें कितें करता तें. तुजें कितें जालां तूं तांकांय सांगता बसनाकात म्हणून त्या पंचांक बीन तें तशें करूं नाका. तो गव्हर्मेंटाचो प्रोग्राम तो कितें BJPचो कार्यक्रम न्ही. स्वयं आयक रे आयक रे आयक रे आयक रे आयक कॅरियर गायडन्साचो ही फोकाण चड जाता ताका लागून भुरगीं आमगेली आज कॅरियर सारकें जायना. आमगे घुसपायन वी आर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन्स कॅरियर सर आनी इतली भुरगीं चोयताय आमकां आनी आमी तेंका फोकाण करता स्पीकर सर. वी शुड बी व्हेरी सिरियस अबाउट दिस टॉपिक. आणि आम पावता पंचायतीचेर उलोवपा कॅरियर म्हणजे कितें वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चिल्ड्रन. वी आर रिस्पॉन्सिबल. हाल आमचेर येतले की वी डीड नॉट टेक एक्शन. स्पीकर सर ताका हांवें कितें सांगलें आमी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आनी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन डिपार्टमेंट हाज्या व्यतिरिक्त प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स ह्या सगळ्या तूं वर्सभराचे कार्यक्रम जे आहा पळय न्हू ते एकदां जर काडून पळयशीत आनी प्रॅक्टिकली हे कार्यक्रम त्याच भुरग्यां खातीर जाता. फाटल्या शेनवारा आयक आता आयक 2 मिनटां फाटल्या शेनवारा आमी सगळ्या हायस्कुलांनी लायव्ह कार्यक्रम आफ्टर 10th कितें करचें खंयच्यो फॅकल्टी खंयच्यो तुमकां ऑप्शन्स ओपन आसा हाजेर कार्यक्रम जालो. ताज्या पयल्या एका शेनवारा जो आमी न्ही आफ्टर 12th खंयची ऑप्शन्स आफ्टर 12th आर्ट्स, 12th कॉमर्स, 12th सायन्स ऑप्शन अवेलेबल आहा. हांवें दिवंक ना हांवें दिवंक ना. मॉडल फेलियर म्हणून सांगत तुका तू समजना. दिस मॉडल व्हॉट वी आर डुइंग इज अ फेल्ड मॉडल. ऐकून घे पण फेल मॉडल ऐकपाचो. इट इज फेल्ड मॉडल. अरे ऐक कॅरियर गायडन्स मॉडल तो इज अ फेल्ड मॉडल. दॅट इज व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल. लास्ट क्वेश्चन टू बी अ पर्सनलाइज्ड कॅरियर गायडन्स मॉडल. तो इज अ फेल्ड मॉडल. तू सांगत ते हांव जाणा. देयर इज अ फेलियर इन दिस गव्हर्नमेंट मॉडल ऑफ कॅरियर गायडन्स. वेंजी वेगस एक तुझा प्रश्न पण तरी सुद्धा जसं तुम्ही ज्या तरेन बिहेव करता ती बरोबर न्ही. स्पीकर सर हेजे जर मॉडल आयकोंक गेले न्ही जाल्यार ताका कळटलें चीफ मिनिस्टर भितर वयता तेजो मॉडल आयकोंक वतात जाल्यार तो एकदां पडला थंय. आमगे सक्सेसफुल मॉडल आमगे दिल्ली सक्सेसफुल मॉडल ऑफ कॅरियर गायडन्स आहा. वेंजी वेगस बसून घ्या. लास्ट क्वेश्चन श्री शंकर बामणकर लास्ट क्वेश्चन. सर एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर ताजेर उलयता. सी तो उलयन उठवता आनी सांगता आमी कांय कोन्नाय आमी आमदार आहाय. एड्युकेशन पॉलिसी म्हणून सांगता कॅरियर गायडन्स प्रोग्राम सारको ना. कोण कंप्लेन येयल्या कितें आहा सामकें एक राव रे हांव पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज केल्या. ही इज इमिजिएटली गेटिंग अप. आमी कितें बसून घे. लास्ट क्वेश्चन से शंकर बामणकर. स्पीकर सर हे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीच्या बाबतींत सगळे जाण उलयले. आमचे गव्हर्मेंटान आमचे मिनिस्टरान
तशेंच आमचे मुखेलमंत्री हेजे बाबतींत फुडें गोवोरमेंटाचो कितें प्लॅन आसा आनी कितें एक्शन टेकन प्लॅन जे करतले हेजे बाबतींत डिटेलान सांगला. फक्त म्हाजे एकूच दोनूच प्रश्न मागपाचे हेजेरूय मातशें लक्ष दवरपाची गरज आसा जी प्रायवेट सेक्टर मंत्री बाबाक सांगपाक सोदता जे एडवर्टायजमेंट येता आनी हे एडवर्टायजमेंट आमच्या गोंयच्या भायल्या न्यूज पेपरान येता दुसऱ्या स्टेटीन येता हेजेर मातशें लक्ष दवरपाचें आसा. त्याच प्रमाणे जे आमचे ऑलरेडी एम्प्लॉयड वर्कर्स आसा एम्प्लॉयड वर्कर्स आसा जे ऑलरेडी तांकां टर्मिनेट केलेले आसा जशें ड्युरेलायन कंपनीन हे जावचे न्हू जे आमचे गोंयकार वर्कर आसा तेंच्यांनी जेंकां ऑलरेडी आमचे थोडे वर्कर्सांक ऑलरेडी हे घेवपाक लायता पळय फोर्स करता पळय कंपनी ती करपाक दिवचे न्हू. Speaker sir, we have already filed complaint against these 2 companies who have basically advertised in Bombay or in other states. And we are now basically we are going to make it with the we are taking the industries into confidence, and then we are going to basically tighten as far as the penalty is concerned. So that it will deter the companies not to basically to abide by the rules which we have framed. Start question number 3. Senator Di Costa. Speaker sir, I may be permitted to ask question 3B. 3B. Yes, sir. Answer as per sir. Speaker sir, this question is pertaining to lives of Amge Goinkar. Because, sir, in a reply given to me in February 24 about permanent measures taken by the government to avoid accidents, including fatal accidents at the identified accident-prone locations such as lake, pond, waterfalls, mining quarries, dangerous trees, buildings, that states that there was a committee which was formed in June 2023. My specific question to the minister is, these committees were formed. Does the committee monitor Kela, and if it is monitor Korpak, how many meetings you have had and what decisions you have taken? You are talking about this Apda Mitra? Yeah, your committee, you had formed a committee, no, in 2023. Speaker sir, as far as government has trained around 400 Apda Mitra volunteers, including 70 Apda Shakti female, through Director of Fire and Emergency Services to assist the responding agencies during the disaster-related incidents like flood, drowning. The list of Apda Mitra and Apda Shakti female volunteers has been furnished to the collector, North District, for utilizing the service during disaster. What is the thing? What do you ask? Sir, minister vasta bare amunto. But my specific question was, ye committee je form keli, and now into ata to make committee decision gela in 2024 May that all the mining quarries has to be fenced. After that committee, after 2023 committee form kel mudrin, you know how many deaths have occurred in Goa? Because I come from a place where there are laterite quarries, waterfalls, lakes. Kitle log mele. So what is the committee doing? Kit kela hai committee no? Or just for the name sake you are doing this committee? No, I think this committee is formed basically to identify the dangerous trees. So but identify and then do what? What are the measures you are taking? What are the preventive measures? Preventive measures, see, now and then they have meetings, they have inspections and all for this. But Speaker sir, having meetings and doing nothing is useless. Lok mota, waterfall, forest minister and sangta, minister sangta, sarkar muda, teje ami bore घेतले. But morota hai, so committee to form kota, there is absolutely nothing, no results of it. So government has to take necessary steps. स्पीकर सर, हाजेर अवेरनेस करपाचें काम आमचें गव्हर्मेंट खूब मोठ्या प्रमाणात करता. तुवें जो सांगलो पळय न्ही, इट इज एन डिजास्टर एट वेरियस प्लेसीस. तुवें जशें म्हटलें की टुरिजम बिचाचेर आसतलें, वॉटरफॉलाचेर आसतलें किंवा अशा सगळ्या हेजेर एक म्हणजे गव्हर्मेंट एक ऑर्डर काडटा की तुमी अशा पद्दतीच्या वॉटरफॉलचेर वचूं नका. गव्हर्मेंट ऑर्डर काडटा की बिचाचेर आसा पळय न्ही, म्हणजे आतां रेड अलर्ट दिल्लो आसा किंवा तुमी बिचांचेर वचूं नका. वेगवेगळ्यो ऑर्डर्स ज्यो आसा पळय न्ही प्रत्येक फावटी काडटा, लोकांक ऑन करता, लोकांक एडवर्टायजमेंटच्या पद्दतीन दिता, प्रेस मिडियाचेर दिता. आनी ह्या जाग्यांचेर टायम टू टायम तुवें जशें म्हटलें बिचाचेर आमचे लायफगार्डूय आसता, ठरलेल्या थोड्याशा वॉटरफॉल्स आनी हाजेरूय लायफगार्ड आसता.
लोक नवीन नवीन म्हणजे आता पावसान जर पळयत नवीन वॉटरफॉल सोदून काडटा लोक आमी सांगता की चिऱ्यांच्या खणीन वचूच नाका थंयसर आमी आतां बोर्ड लावपाक सुरवात केल्या एनफोर्समेंट काय जायना एनफोर्समेंट केन्ना काय हांव परत एक सांगता की कॅनल आसा तिराळीचो कॅनल आसा खूब व्हडल्या प्रमाणात फाटल्या दिसांनी तांच्या बिचोले थंयसर जाले लोक वयता त्या प्रत्येक आतां म्हणजे तिराळी कॅनलाचेर आमकां सगळे कडेन एनफोर्समेंट करपा खातीर पुलीस that is one exceptional what you are saying not exceptional बाकी वॉटरफॉल काय हुंय वचोन करपा ना वॉटरफॉल स्पीकर सर तुझ्या माहिती खातीर तुझ्या केप्यां सांग्या काणकोण सत्तरीन वॉटरफॉल आसा मायनिंग कॉरी वचोन मेले मरे लास्ट टायम लयतो तेच सांगता तुका हांव स्पीकर सर अश्यो मायनिंग कॉरीज कितल्योश्योच आसा अशे वॉटरफॉल कितलेशेच आसा मागीर म्हणप स्पीकर सर सरकार हेजेर हो कमिटी कोता फेल जाला तेका फक्त हांव ह्या गोश्टीचेर सांगता आसतना सांगता तुका आतां आमी सगळ्यो मायनिंग कॉरी ज्यो आहा पळय न्ही तांकां फेन्स करता ऑलरेडी म्हणजे अंडर कलेक्टर त्यो आयडेंटिफाय करून तांकां फेन्स करपाचें थारायलां फुडल्या पावसाच्या पयलीं सगळ्यो कॉरी आमी एकदांच्यो फेन्स करून घेता थंयसर बोर्ड लायता की मायनिंग कॉरीनी कोणीच लेटरायट कॉरीज बीन आहाय त्यो कित्याक आज पासून कोण येयला सगळेच आमगे फातोरपी आमगे तेन्या भरपूर आहाय पण आज पासून कोणी मनीस येयला तुगेलो आयकून घ्या सेकंड क्वेश्चन सेकंड स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पीकर सर तुगेले देर वॉज दिस EWD the system was put, towers were put, okay, almost 38 towers were erected. आता कालचे एक सायक्लोनिक विंड राती चंद्रकांता हुंय 20-22 झाड पडली आमगे केप्या ऑलमोस्ट 9 व्हडी झाड पडले रातीको 4 हांव फोन येयल्लो म्हाका सो दीस सिस्टम वॉट इज देयर ऑल हॅव पुट इन प्लेस डजंट इट वर्क आनी हे जे सिस्टम जे घायलो आहे आय जस्ट वॉन्ट टू मेक हे सिस्टम आतां 11 मल्टीपर्पज सायक्लोन शेल्टर्स ऑल हॅव पुट इन गोवा एज ऑफ नाय वॉट इज द स्टेटस ऑफ दीस शेल्टर्स तुका जर गरज लागली शिफ्ट करून कोणाक थंयसर दवरपाचें जाल्यार तुवें डेप्युटी कलेक्टराक इन्फॉर्म करपाचो स्पीकर सर ना ना शेल्टरांक आतां तुगेले एक शेल्टरांक यू हॅव एनी आयडिया दॅट देर इज अ पुलीस स्टेशन वन पुलीस स्टेशन त्या शेल्टरांसून ऑपरेट जाता कितें पुलीस स्टेशनाचें एक आउटपोस्ट हय सो खबर आहा म्हाका फायर स्टेशनूय जाता पुलीस स्टेशन कित्याक पुलीस स्टेशन जाता फायर स्टेशन जाता जेन्ना आमी ताका एक हेजेर दिला की तांकां जेन्ना गरज लागतले तेन्ना जाय त्या टायमार तांकां आमी वेकेट करूं शकता तूं येते एके वाटेन सांगतलो आनी दुसरें बंद पडला पळय न्ही रे थंयसर म्हणटलो ते आतां मिसयूज जाता लोक थंय सोरो पिवंक बसलेल्या आनी कितें जाता अरे निदान आमी ती जी आहा पळय सेंटर्स ती इन युजाक हाडली तुका अशी सेंटर अशी आसा पळय न्ही हाज्या पयलीं बांदली उद्घाटन केलें आनी ना बांदली बिल्डींग कंप्लीट जाली तुमच्या सरकाराच्या वेळार ना तुमगे सरकारान फावंडेशन स्टोन जायत गायले तूं आहा तितून फावंडेशन स्टोन घालपाक म्हणल्यार हातोर उंचू चडला ते आमगे सरकारान सांगता यू हॅड पुट अ फावंडेशन स्टोन पंचायत घर आमगेले बस स्टँड केप्याक हुंय उद्घाटन केलें मरे आतां तेका सरकारा बांदून तूं इनिशिएटिव्ह घे आमदार म्हणून सरकारान जायत केला तूं आमदार म्हणून इनिशिएटिव्ह घे बरें लास्ट जाता लास्ट आतां म्हगेले 3 टेंडर आहे व्हेरी स्पेसिफिक इन केपें 3 टेंडर आहाय ऑफ डेंजरस ट्रीज ऑलमोस्ट केलो आहे यू गिव्ह इन्स्ट्रक्शन आनी 2 लाख मेळ्ळे म्हणटा तुगेला डेप्युटी कलेक्टरान बाकी कोणूय पावले तिका तुवें पयर सांगलें 2 लाख दित म्हणटा ताका ताबडतोब घोरपळें झाड मोळें घोरमोळें 5 लाख दिल्या 2 लाख म्हाका तुका तूं 5 लाख दिल्ले ना डेप्युटी कलेक्टर ऑलरेडी दिल्या सो सगळ्यांक ऑल दोज प्लेसीस यू आर गिव्हिंग डेप्युटी कलेक्टरांक 5 लाख दिल्या दीस 3 टेंडर्स इन केपें यू आर गिव्हिंग इन्स्ट्रक्शन टू गिव्ह स्पीकर सर हांव तेणी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिवचे डेप्युटी कलेक्टराक खरेंच त्यो डेंजर ट्री जर आसात जाल्यार कितें आतां खबर आहा तेमी मरे ना ना इट इज बिन डन बाय उत्तर तरी आयक आतां 2 मिनटां युरी तुका सांगता उत्तर घे म्हणून प्रॉमिस घे म्हणटा ओके त्या खातीर सांगता स्पीकर सर हांवें हावजान सांगपाक सुरवात केल्यार न्ही शेजाऱ्यांची एकामेकाची झाडां मार आनी चीफ मिनिस्टरान घेतले ते मारून उडय म्हणून सांगपाक लागल्या म्हाजें एक हांव ताकाच आन्सर दिता तेजी जर खरेंच रिस्क आसात कोणाक त्या झाडा पासून जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान व्हेरीफाय करची आनी ती झाडां कट करची रिस्क आसात जाल्यार स्पीकर सर आय एम कमिंग स्ट्रेट टू द पॉयंट जे पयली सुवातेर जे डिजास्टर मॅनेजमेंट आय फील इज अ डिजास्टर वाय आय एम ट्रायंग टू से वॉट योर तुगे सरकारान कितें केलें तें एक सांगत तुका 2018 एक इन्सिडंट जाल्लो विथ द फेरी बोट सेम operation of what happened in 2018 this you're never acted on it same operation je maga dista zaid bayla allo 4 hours zali to rescue that piyada admi this particular your answer what it says disaster management has successfully carried out operation of ferry boat on Beti basically this same incident happened 2018
Now it is a continued process. You saw what happened, how the ladies had to be problematic. आता specifically मुखेलमंत्री तुम्ही म्हाका हेजेर हें दिले, हें जे hazardous waste पडे हा, हेजेर हें hazard आसनाका, hazardous waste तुम्ही म्हाका गेल्या वर्सा उतर दिलें, 5 crore दितो मो. Disaster management says that have you prepared any plan? And ते केन्ना जातले कुंकोळी येदलो हा सारको waste हा, ते मातशें हें कर मरे, मातशें उतर दी. ते 13 crore 5 crore declassification दी मातशें उतर. स्पीकर सर, तो मदींच फेरीबोर्ड उलोवपाक लागलो आनी फेरीबोर्ड ती उलयता तो डायरेक्टली ते हेजेर पावलो हॅझार्डस वेस्टाचेर. अरे कुंकळेचेच सांगता तूं, अपोजिशन लिडर मरे, एलओपी फक्त कुंकळेच न्ही. माननीय मुख्यमंत्री प्रश्नकाल सोंपता. 0 वर श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. Fear and anxiety in the mind of people of Bicholi and Goa at large due to the rising theft cases in Goa. Yesterday in Bicholim, there were around 2 temples where the robbery occurred. One at Koteshwar Devasthan. This increasing robbery targeting the religious places across Goa should be stopped with preventive measure. Request the government to provide closed circuit camera to all Devasthan and public junction across Goa and be extra vigilant by highlighting patrolling in the state. Shri Shankar Bhawankar. Noted, Speaker sir. Speaker sir, attention of the House is drawn on the plight of the daily wages contract basis worker of Mormugao Municipal Council for their service not been regularized even after so many assurances by the government. Most of these workers have been working for more than 15 years. They do all sort of dirty work such as cleaning drainages, cleaning sewage, garbage, waste including fish, chicken, vegetable, etc. They demand regularization of their service. Step government intend to take in this regard. Speaker sir, solution katta kire Shri Viresh Borkar. Speaker sir, attention of the House is drawn that street lights at various places across Sanandri constituency are not functional. Places such as Malwara, Morkurim, Dandi in Agasam, Shirdav Palem, Gawali Moula, Satan, Kurka, Naushi, Neura, Adosim Mandur, Batim, Goavelia have many fixtures that are not illuminating. This is causing hardship to the people of Santandre constituency. Requesting the department to look into the matter at the earliest. Shri G. Tarulkar. So, attention of the House is drawn to the distressing incident that occurred yesterday at Vittal Daswada Murji. Speaker sir, काल एक serious incident एक घडलो Murji Vittal Daswader. Fishermen भाव आमचे ते Alex Fernandez आणि Domencio Fernandez यांचे दोन्ही होडयांक उजो घातलो. म्हणजे ते आज थंयसर सर हांव पुलिशेक घोशी करपाक लायता कोणी मुद्दामून केला तो. पुलिशेक सांगता इन्क्वायरी बेगिना तांकां रॅम्प बांदून परमनंटली दिवचे. विचार करता. Mike. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Kapenkars as the government servants working in the Kape Mamledar office is in a very pathetic condition. What step does the government intend to take to address this issue? Speaker sir, slaba kudi ki padai काम कोता सुना मामलेदार ऑफिसान just give me, I want to answer. Speaker sir, ते गव्हर्मेंटान इतको बरो कॉम्प्लेक्स बांदला पळय न्ही, म्हाका जाल्यार दिसता त्याच कॉम्प्लेक्सान एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसूय शिफ्ट करपाक जाय. कारण येदो व्हडलो कॉम्प्लेक्स बांदून बंद आसा. ओके, आनी आमी थंयसर जे आहा पळय न्हू ते डेलिमिटेड कंडिशनान ते ऑफिस आहा. हां तो सायडीक ती बांदला ते मार्केट बिर्केट कितें बांदला ते. That is our municipality. टायमींग तितून शिफ्ट करपाचें. No, you can shift. Well, inaugurate केला speaker sir तुवें, but as an operational ना. After all, हांगासर तेजी बिल्डिंगूच जावची ना. ना आनी ना that is minister आमदार सांगता सारकें. He has plans where in the middle near government there is place. We want to shift it. That is what I have come to know. After all, ना जाल्यार but till then you can shift it. Till then you can shift it. But inauguration was done. Operational Krishna Sarkar. It is a market building, municipality म्हाका खबर आहा. You can shift it. Temporary you can shift. Temporary हांव डेप्युटी कलेक्टराक सांगून विचार करता. Temporary you can shift. Okay. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of school-going children, parents, motorists and general public at large due to the traffic chaos that occurs and accidents taking place near St. Andrews Junction, St. Teresa School and other schools in Vasco during peak school hours. Seek immediate directions from the government to respective concerned department to ease the traffic chaos. CMांक फक्त ट्रॅफिकाक आनी आरटीओक मातशे इन्स्ट्रक्शन्स दिवन ते मातशे स्ट्रीमलायन करचे म्हण इतलेंच. स्पीकर सर हांव ट्रॅफिकाक इन्स्ट्रक्शन दिता. येस, श्री क्रूज सिल्वा. Speaker sir,
fear and anxiety in the mind of commuters and general public who travel by Chinchini-Betul road, as the entire road is obstructed by stray cattle, creating difficulties to drive and endangering life of the commuters and as well as the cattle. Request authorities to ensure that swift measures are put in place. Speaker, sir, the Gorwa, Betul, Son, Chinchini, eta with आणि येता ती आमचे न्हू फातोरपा ते सायड क्रॉस जाता आनी हिंगा येता ते एरियांतल्यान येता ते सायडीचो क्रॉस जाता आख्खी यो आनी चोय यो ते सायडीचो लायनीन येता लायनीन वयता आनी सगळे रस्तो ब्लॉक करून श्री वेंजी वेगस तर्फेची गरवा तेणी सांबाळपाक बॉर्डर क्रॉस करून येता श्री वेंजी वेगस गरवा सांबाळटी स्टे कॅटल स्कीम घेवपाक लाय तेकात तशें आहा तेमगे अलायन्स मरे इंडिया ब्लॉक ती चेक कर इंडिया ब्लॉक म्हाका हेजें कितें सांगात वेंजी वेगस सांग International Day for Conservation of Mangrove Ecosystem. I specifically put this to the Chief Minister. I think he is more environment friendly than the Environment Minister. Fear and anxiety in the minds of the people of Goa towards lack of sense of responsibility among MLAs and ministers for preservation of mangrove ecosystems. Today, being International Day for Conservation of Mangrove Ecosystem, let us ensure zero tolerance towards destruction of mangroves. As mangrove trap sediments which come from the rivers, they stabilize the land, they help in building up the land, they prevent erosion, and in case of climate change, they absorb carbon dioxide and transfer it to the root system, where the carbon remains trapped in the root system for 100 years, because mangroves live for 100 years. And the carbon dioxide, which is in the root system, is trapped and is not brought back into circulation, which is a big mitigating effect. The government must take strict actions against all those who destroy mangroves. Steps government intends to take. Speaker sir. Speaker sir, noted, but to प्रत्येक कामाच्या रुटाक वयता. Sri Yuria Lemon. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the workers and employees working in various industrial units in Goa due to complete negligence of the government authorities like Factories and Boilers, Labour and Employment, Industries Department on the gross violations by the industrial units, which have resulted in endangering the lives of the workers and employees, as a safety standard are compromised by several industrial units. The death of 2 workers at Sipla in Verna Industrial Estate is the living example of the carelessness by the industrial units. The government needs to immediately conduct an inquiry of the fatal accident at Verna Industrial Estate and also take proactive steps to ensure that the safety standards are strictly adhered by all industrial units. The workers got suffocated, entered the crusher machine, elevator in the factory premise. Same, Speaker sir, the safety of Zuari Agro, their plants of urea, DAP, NPK plants are all unsafe. Speaker sir, this was mentioned in the morning. This is a very serious issue. Kunkole same jata, Verna, most of the industrialists said to get Jay Mantri ke Muni said Mukar hoita and Hatla my paisa the AG, this you create an inquiry. Speaker sir, Siplanzo incident sala paini, taji haven detail and inquiry, Factories and Boilers, Labour Employment, Industries and Police हे डिपार्टमेंट करता. अशे इन्सिडंट्स परत जावचे न्ही हाजी प्रिकॉशन्स जी आसा पळय न्ही आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन घेतली. आमकां सेफ्टी फर्स्ट त्या खातीर आनी जो इन्सिडंट जाला जे 2 भुरगे ते खंयचे आसूनी हांगा काम करताले त्यांच्या फॅमिलीच्या प्रती हांव दुख्ख व्यक्त करता आनी तांकां कॉम्पेन्सेशन्स जे मॅक्झिमम कितें कॉम्पेन्सेशनूय मेळपाक जाय त्या कंपनी कडल्यान आनी बाकी इन्शुरन्स ते मेळपा खातीर आमच्या सरकारा कडल्यान लेबर डिपार्टमेंटा कडल्यान they are on the rise. If you look at industrial, I had pointed out during demand. अशा पद्धतीचे खंयसर हांव सगळ्या म्हणजे जुवारीचे चेक कर तेंगे फॅक्टरीज आनी बॉयलर्स सगळ्यांक हांव चेक करपाक बरोबर श्री विजय सरदेसाय. Speaker sir, concern regarding Government of Karnataka planning to obtain GI tag for Kavi art. Speaker sir, तुम्ही खूप जाणांचे फोटो दिसतात की प्रधानमंत्र्याची मन की बात आम्ही ऐकतात म्हणून 26 डिसेंबर 2021 84th एडिशन ऑफ मन की बात थंय प्रधानमंत्र्यान सागर मुळे म्हणटा ताका प्रेज केलो की तो
सेंच्युरीज ओल्ड ट्रेडिशन राखता म्हणून हें ट्रेडिशन प्रधानमंत्र्यान म्हणलें की पुर्तुगेजान हाडिल्लें आनी मागीर तें गोंयच्यान सारस्वत ब्राह्मीण फॅमिलींनी कर्नाटका केरला आनी महाराष्ट्रान कोस्टल महाराष्ट्रान व्हेलें देवळां डेकोरेट करपाक. सो ही आर्ट ओरिजिनेट जाता गोंयान आनी ताजें जर GI टॅग कर्नाटका घेता जाल्यार आमचो सरकार आयदर न्हिदला ओ तुमी मन की बात आयकनात. सो तुमी हे मातशें ते घेवचे पयलीं तुमी घेया आनी कितें तरी करा. म्हाका एक बरें दिसलें की विजय मन की बात पळयता हें आयकून म्हाका एकदम बरें दिसलें. अशें न्ही पळयता आनी विसरना. अरे तुमी पळयता आनी विसरतात हें डिफरन्स. म्हणून म्हटलं विजय मन की बात पळयता आदरणीय बरें दिसलें. एक मिनीट त्या ती कावी आर्ट जे आहा पळय न्ही हें हांव टेक्निकली कितें आसा पळय तें पळोवपाक लागता. GI तांणी एप्लाय केला म्हणून पेपरार आयला. आमी म्हणटा करता तुमी पयलीं करा. स्पीकर सर डबल इंजीन बी वापरात. हय स्पीकर सर तसो प्रश्न जो 0 वराक मेन्शन केल्लो आसा त्या संदर्भात आमी तितलेच खबर आसा आमकां कितें करपाक जाय त्याच प्रमाणे जशें ताकाय जाय तशें आमकांय जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें काम सुरू आसा. श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात. श्री केदार नायक. Speaker sir, attention of the House is drawn as there is a demand for increment of financial assistance under the Goa State Cultural Award under the Directorate of Art and Culture. The award is presented on the yearly basis to 12 senior citizens who get financial assistance of rupees 3,200. In view of rising inflation, there is a demand for an increment in this amount from 3,200 to 5,000. The steps government proposes to take in this regards. Speaker sir, हे 3,200 हा सामकेच कमी आसा. हे वाडोवन एटलिस्ट 5,000 तरी करचे. कित्याक ज्या तरेन इन्फ्लेशन वाडला, म्हारगाय वाडल्या, रिक्वेस्ट करता की हे कन्सिडर गव्हर्मेंटान करचें. पेपर टू बी लेट. माननीय मुख्यमंत्री. येस माननीय मुख्यमंत्री. पेपर्स टू बी लेट. एकच मिनिट दी. Sir, I lay on the table of the House the papers shown against my name in today's list of business. Calling attention, Sri Rudolf Fernandez. Speaker sir, attention of this House is drawn to the plight of the people of Chimbel in Santa Cruz constituency as the traditional Ganpati Visarjan Thali has been illegally filled, causing panic in the village. The plans of the government to resolve the same. Speaker sir, मंत्री आन्सर करते पहिले. मिनिस्टर. आन्सर देऊ पहिले. मिनिस्टर. Speaker sir, I stand to reply to the calling attention moved by our colleague Mr. Rudolf Fernandez. Speaker sir, the matter pertains to the Thali water body in survey number 192/1 of village Morombi O Grand of Tiswari Taluka. The said thali is used by the villagers of Chimbel for Visarjan of Ganesh idols during Ganesh Chaturthi and Saraswati idols during Saraswati Puja, during Palki of local deity and other religious festivals of the local people. This property under survey number 192/1 of Morombi O Grand village belongs to Proveedoria de Asistencia Publica, Proveedoria Department. The said land was given on lease by the collector of North Goa to one Krishna Kankonkar in the year 1977. The current possessor of the said property, who are claiming to be legal heirs of Krishna Kankonkar, are obstructing the villagers from immersing idols by installing GI plated gate, and I also bearing the thali with coconut husk mud and planted tree saplings. Further, the Deputy Collector and SDO of Panjim, in order to resolve the issue, has taken up a meeting on 12/9/23, wherein the current possessor of the said property, namely Vijay Anand Kankonkar and Alok Kankonkar, were present. In the said meeting, the Deputy Collector drew the attention to the order in regular civil suit number 18/2020 dated 2/2/2021 of the Honorable Civil
Judge, Junior Division at Panjim, wherein the court had directed that the GI plated gate in suit property be kept open a week before the commencement of every festival and up to 2 days after such festival, pending the hearing and final disposal of the said civil suit. Speaker, sir, further, the Deputy Collector asked Mr. Vijay Anand Kankonkar if he was willing to dig the tali and restore it to its original position, which he denied to do so. The Deputy Collector directed the Water Resource Department to dig and restore the tali water body. However, the Honorable High Court of Bombay at Goa, by its order dated 14/9/2023, in civil application number 2124 of 2023, in writ petition number 2074 of 2022, has restrained the Government of Goa from digging the water body while directing Vijay Anand Kankonkar and other petitioners to keep the gates open in abidance with the civil court order. Further, the Mamladar has filed a report before the Deputy Collector and SDO Panjim in this matter for illegal conversion, since Vijay Anand and Alok Kankonkar have built a pakka structure of concrete structure, room and shed by diverting the land which was granted for agriculture purpose to non-agriculture purpose. The proceedings against illegal conversion are in process before the Deputy Collector and SDO of Panjim, and the matter is postponed for hearing 30/7/2024 for reply of the opponent. Further, it is stated that the matter in original writ petition number 2074 of 2022 is pending before the Honorable High Court and before the Court of Civil Judge Junior Division in civil suit number 18/2020C. Since the matter is sub judice before the Honorable Judiciary, any decision of the government will have to be taken only upon the conclusion of proceedings and the decision of the Honorable Judiciary. Speaker sir, ही होली तोई एका 100 years वयर जाली थिंगासर गणेश इमर्सिंग कोताले तशीच दुसरी फेस्टिवलां तेंची सगळी त्या जाग्यार कोताले. आतां जाला कितें स्पीकर सर, वो आतां पळय कृष्णा गणेश काणकोणकार म्हणून आहा तेज्या भावाचो चेडो तो ह्या लोकांक त्रास कोता. कित्याक कृष्णा हेजो गणेश काणकोणाचो चेडो तो कोन्ना, तेज्या भावाचो चेडो. तेका लागून ही जमीन प्रोविदरीची आहा ती सारकी, मात ह्या गोवमेंटान कशे भाशेन तांकां गणेश विसर्जन आमचे गणपती बापाक जे तेन्ना वता तेन्ना ह्या मनशान कितें केलां, जी ओल्ड तोय आसली थिंगासर, ओल्ड 100 years ओल्ड, ही तोय तेणी पुरयलेली आहा. आनी जेन्ना कोर्ट ऑर्डर येयली तांकां ती उस्ती आनी पत्ती दी म्हणून, तेन्ना कितें केलें तेणें मागीर जेन्ना गणेश बुडयले हे कोरस तेणें पत्ती पुरयली आनी गेले पाट तांकां उदीक नासतना थिंगा आमच्या गणपती बापाक थिंगा दोच्चें पडलें. अशें जावं उपकारना. तेंचे रिच्युअल्स एटलीस्ट 10 तरी रिच्युअल आहा. आनी एक कोर्ट ऑर्डरीन तांकां सांगलेलें आहा की 5 दीस आदीं ती गेट ओपन दवरची आनी मागीर रिच्युअल काबार जातकूच 2 दीस ओपन दवरची म्हणून. हें गोवमेंटान इंटरफियर जावन कशे भाशेन हें सॉल्व करूंक जाय, कित्याक हे आमच्या लोकांचे सेंटिमेंट. कित्याक गणपती बापाक आमचे आख्खे गोंयचे लोक मानता, जात कात भेदभाव आमचे कोणूच पळयना. ताका लागून ही सेंटिमेंटल तेंचे लोकांचे सेंटिमेंट्स तेंचे लोकांचे हे आमचे पुरी करपाची हे म्हाजें मागणें आहा. आनी तो कितें करता, एक पाट कांट्यांची झाडां थिंगा रोयता म्हणजे तांकां वचना जावपाक. हें अशें हॅरसमेंट सारकें न्हू. ताका लागून गोवमेंटान इंटरफियर जावन हें कशे भाशेन हें सेटल करूंक जाय. थँक्यू सर. श्री विरेश बोरकर. स्पीकर सर, हो सेम इश्यू जो आसा तो गेले ते फावट पासून आमी हायलायट केल्लो आनी सेम तळ्याचो विशय. म्हाका दिसता सीएमान तेजेर एश्युरन्स दिल्लें की आपूण करून घेता म्हणून, आनी परत म्हटल्यार एवरी टायम हो आमी एसेंब्लीन काडटा आनी तेजेर एक कितें तरी उपाय काडपाक जाय, जे करून म्हाका दिसता जे गणेश विसर्जन म्हणजे गणपतीचें विसर्जन आसा हें खूब गरजेचें आसा आनी एवरी टायम पुरयता परत ओपन करता हें जावपाक जायना. म्हाका दिसता सीएमान हेजेर कितें तरी हें घेवपाक जाय, मागीर फुडल्या वर्सा परत हो इश्यू येवपाक जायना सभागृहांत. सो हांगाच खंय ना खंय क्लियर जावपाक. श्री कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, this question is being held up because you can see that there is a proceeding of a tenancy.
I will just make a suggestion. Honorable Chief Minister may kindly pay attention because this will have a long-term impact. They say that there is the land given by tenancy by the Providoria. Providoria has been taken over by the government. So there is no case of a tenancy qua the government. Please understand this. And how I will show you what has happened. Ushpis was taken over in 1976 by the government. They have 2 lands in Neura where there were tenants created by the Ushpis. Government has directly said that no more tenancy claims can exist. Please examine this so this tenant can get rid of and the government can have the land absolutely with you. Yes, Mantri. Speaker, sir. So put up this defense that government is the absolute owner. I don't think they're claiming for tenancy. If it is a lease which was given by the Providoria. No, so if it's a lease, he becomes a tenant. No. First lease. How lease become a tenant? Because Providoria gave the lease. Yeah, gave a lease for what we need to see for agriculture purposes. I think it was given. The perpetual lease. Perpetual lease. Therefore, it dies when it is vesting in the government. Because conditional grant. Please look at this aspect. Because I spoke to the collector today. I told him, told the madam to examine the lease under what was the condition of lease they had given. Because ultimately, who had given the lease was the collector itself. That's all right. So we will examine the issue, and I think there was some conditions of the lease itself has been violated. So we will check on that. See, ordinarily, what happens if you take agricultural property on lease, you become a tenant. And the tenant becomes a deemed owner. You're understanding what happens? Yeah. So to now, since the government has taken over, there's no question of deemed ownership against the government. Yeah. Please understand this. Use this same thing which was in Ushpis. That's what I'm trying to tell you. You can take that instance, call for those files, and see that because you can take the land back. Don't leave it in the hands of a private We will get a individual. legal opinion on this now. Yes. And we'll get it done. Yes. Will resolve. कारण ताका ते चवथीक आनी सरस्वती पुजना खरें म्हणजे ती गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आनी तांकां ती तळी जी आहा ती परमनंटली त्या लोकांक मेळपाक जाय. म्हाजेंय मत आसा फाटलीं 4 वर्सां हांवूय तांकां त्या टायमार मागीर पुलीस कलेक्टर आफोवन फोर्सफुली ते करून दिता एक्चुअली बट तो ते कोर्टात असल्या कारणान परत परत मॅटर तशेंच लोकांक बेनिफीट मेळटलो तो. लोकांक बेनिफीट मेळपाक जाय. पूण केन्ना लीज सायन मारलेलें आहा तेन्ना कलेक्टरान एक्चुअली शूड हॅव टेकन अ नोट ऑफ दॅट दिस थिंग न्हू दॅट इट इज अ ट्रेडिशनल फायल ट्रेडिशनल because लोकांचो पीस थिंगा पिड्यार जाल्लो आहा. नेक्स्ट कॉलिंग अटेंशन श्री कार्लोस फेरेरा, एल्टन डिकोस्टा, युवी आलेमा, विजय सरदेसाई, वेंजी वेगस, क्रूज सिल्वा आणि विरेश बोरकर. Honorable Speaker, we would like to draw the attention of the House to the concern amongst the students and parents over the impact of NEET result on students' careers. नाही ह्या कॉलिंग एडिशन जे आसा खूब जाणां जे आसा पळय न्ही त्यावेळी जो मेन जो मुवर्क आसा न्ही ताणेंच कंटेंट मांडचो आनी बाकीच्यान 2-2 मिनटां. स्पीकर सर, पोस्टपोन फॉर नेक्स्ट वीक. पोस्टपोन फॉर नेक्स्ट वीक. पोस्टपोन ओके. नाही उलोवपाक दिवचे रे पण हांव फक्त प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन श्री कृष्णा साळकर. म्हणटा सर The House unanimously resolves to argue the government that the Public Works Department carries out a time-bound structural audit of all the residential and multi-dwelling buildings which are 30 years above and ensures safety of the residents. Speaker sir, राव सभागृहा मुखार आसात उलयत कोण तुमी उलयतात न्ही आनी म्हणून उलयत तुमी. Speaker sir, आज हे Yes. CM. उलयात. Speaker sir, आज आमी पळयतात की सगळ्या गोंयभरांत आज इतल्यो बिल्डिंग्स पोन्न्यो जाल्ल्यो आसा आनी ताजें स्ट्रक्चरल ऑडिट बी तशें कांयच ना. म्हणजे आज आमी म्हज्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सींतले उलयतलो जाल्यार 3 बिल्डिंग्यो अश्यो तरेन आसात की त्यो कॉलॅप्स केन्नाय जावंक शकता पूण तातूंत भितर एक तर अजून लोक रावता आनी तांचेय लिफ्ट म्हणजे लायफाक धोका आसा आनी सकयल चलपी लोकांक जे आसा पब्लीक जनरल पब्लीक आसा तांकांय धोका आसा. म्हणून हांवें म्हजी एक मागणी सरकारा कडेन
की हांचे सगळ्यांचे जे 30 वर्सां वयर बिल्डिंगो जाल्यो तांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट नाल्यार तांचे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हे PWDन करचें आनी PWDन करता आसतना म्युनिसिपालिटीक सांगून नाल्यार पंचायतीक सांगून त्या एरिया भितर ज्यो रिस्की बिल्डिंग्स आसा डेंजरस बिल्डिंग्स आसा ताचें आयडेंटिफिकेशन करचें त्या ओनर्सांक एक तर सांगचें की तुमी आमकां स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हाडून दियात म्हणून नाजाल्यार गव्हर्मेंटान आपल्या मार्फत PWD सांगून एक स्ट्रक्चरल सर्टिफायड स्ट्रक्चरल इंजिनियर्साची एक टीम करून सपोज हे स्ट्रक्चरल ऑडिट केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी तांचे लोकांचे आमी तांचो जीव साल्वार करूंक शकता आनी जे जनरल पब्लीक आसा तांचें एकूच मिनीट सर हांव काबार करता चड व्हडलो टायम घेना हे करता आसतना स्पिकर सर अश्यो खुबश्यो बिल्डिंग्स अजून आसात 30 वर्सां वयर जाल्ल्यो आसा ज्यो अजून अश्योच खंडरश्यो उब्यो आसा आज पुलीस स्टेशन वास्को पुलीस स्टेशना वयली केस जी आसा म्हणजे ती केन्ना पडत केन्ना कोलॅप्स जायत आनी केन्ना लोक ताचे सकयल येवन एक व्हडली ट्रेजेडी जायत ताची फक्त आमी वाट पळयता अशी दिसता आनी त्या खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट हें आसा की ह्यो असल्यो ज्यो बिल्डिंग्स आसा त्यो इमिडिएटली एक तर डेमोलिश करपाक जाय त्यो प्रायवेट पार्टीज करना जाल्यार सरकारान डेमोलिश करून त्यो ताब्यात घेवपाक जाय आनी ताच्या खातीर हें स्ट्रक्चरल ऑडिट जावप म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा सामान्य मनशाचो जीव सांबाळप हें सरकाराचें कर्तव्य आसा आनी आज आमी पळयतात की सगळ्या भर म्हणजे गोंयभरानूच हांव म्हज्या वास्कोन सांगता म्हज्या शेजाराकूच 2 बिल्डिंगेनी स्लॅब कोलॅप्स जावन म्हणजे जीव वचूना हें आमची माणसुकी सो त्या खातीर ह्यो सगळ्यो 30 वर्सां वयर ज्यो जाल्या खुबशे कारणां आसा एकदां आयच्या जे स्टँडर्ड्सा प्रमाणे त्यो पयलींच्यान आसतात सो त्या खातीर सरकारान हाजेर एक निर्णय घेवन ही जी मागणी आसा ते रेजोल्युशन एडॉप्ट करून ताजेर कारवाई करची. श्री विजय शिरसाट. स्पिकर सर हें खूब म्हत्वाचें रेजोल्युशन बाबदाजी सरकारान हाडलां तें ताणें तें फास्ट फॉरवर्ड केलें पूण फास्ट फॉरवर्ड करपाचें अशें रेजोल्युशन न्ही. स्पिकर सर PWDक ऑडिट करपाक गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचो जायना. गव्हर्मेंट IIT आनी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीक अपॉयंट करता ऑडिट करपाक. आनीक स्पिकर सर स्ट्रक्चरल ऑडिट रेजिडेन्शियल आनी मल्टिपल ड्वेलिंग बिल्डिंगाचें जावंक जाय पूण ते कशें करतले हो प्रश्न आहा. स्पिकर सर मडगांवां दर एक कितें स्लॅब पडलो जाल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी नाल्यार कलेक्टर उठ्ठा आनी म्युनिसिपालिटीक लेटर बरयता. म्युनिसिपालिटी काडटा आनी एक सिनियर ऑफिशलाक नोट घालता आनी ती नोट थंयच उरता. मागीर कलेक्टर परतो जागो जाता आनी परती एक हें घालता तशेंच उरता. स्पिकर सर एक मडगांवान अशें लायसन्स दिल्लें आहा की अनसेफ बिल्डींग म्हणून सांगलां ताका ट्रेड लायसन्स दिलां म्हळ्यार बिल्डींग पडपाची आहा म्हणून सर्टिफाय केल्लें आहा पूण ताका ट्रेड लायसन्सूय दिल्लें आहा कामरान. स्पिकर सर अशें जातना आमकां एक कायदो जाय. कायदो कितें जो कायदो ऑडिट करपाचो कायदो हाडचो पडटलो ह्या हावसान. स्पिकर सर मुंबय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट म्हणून आहा तातूंत सेक्शन 353B mandates that owners or occupiers of buildings older than 30 years must have them examined by a registered structural engineer to certify their fitness for habitation, submitting a structural stability certificate to the commissioner within a year. Every 10 years thereafter, commissioner can demand an inspection with 30-day notice. If the engineer recommends repairs, they must be completed to the commissioner's satisfaction in 6 months, or the owner or occupier has to pay fees. स्पिकर सर मातसो राव हां एक जण डिस्कस करूं येता तें मागीर इम्पॉर्टंट आहा हां. सो स्पिकर सर हें कायदो हाडूंक जाय पूण खूब कडेन कितें जाता आतां दिल्ली फॉर एग्जाम्पल दिल्लीन ताणें कितें म्हणलां की अर्थक्वेक प्रूफ आमकां बिल्डिंगो जाय पूण बिल्डिंगो कितल्यो आहा. दिल्लीक स्ट्रक्चरल इंजिनियर 74 आहात रजिस्टर्ड. बिल्डिंगो आहा 32 लाख बिल्डिंगो 32 लाख. सो तो जावंक शकना. कायदो केला पूण जावंक शकना. हे दोनूय एग्जाम्पल दिता हांव. बॉम्बेन जाता दिल्लीन जावंक शकना. स्पिकर सर हाजे खातीर कितें जाय जाय म्हणटा तें अशें की पयलीं नागरिकांक अवेर करपाक जाय की बाबा हो असो असो कायदो आसा पास करूंक जाय कायदो आनी नागरिकांक अवेर करूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार डेटाबेस जाय सेंट्रल डेटाबेस. सेंट्रल डेटाबेस म्हणटकर गव्हर्मेंटाक कळटा की बाबा ऑडिट करपाची खंयची बिल्डींग आयल्या आतां ताजे दीस भरल्या म्हणून. एम्पॅनल करपाक जाय रिप्युटेड इंजिनियरांक जे ऑडिट करूंक शकता. PWD, TCP, कलेक्टरेट आनी लोकल बॉडीज हांकां बरोबर ऑडिट एक्युरेट जाता म्हणून काम करूंक जाय. आनी एक ग्रिवन्स मेकॅनिझम जाय. स्पिकर सर हांव एक नागरीक म्हणून म्हाका तर दिसलें
की ही असेंब्ली पडपाची आहा म्हणून, या हांवें कोणा म्हऱ्यान वचून कंप्लेन दिवप, हे ग्रिवन्स ना आसूंक शकता. पयर हांवें एक दाखयल्लें आहा, वायटी लागल्या, वायटी म्हज्या हाजेर सायडीन ही अशी वायटी लागल्या की सगळो क्लास देवंक शकता, कंप्लीट करड जाल्लें आहा. सो एज अ सिटीजन आय शूड हॅव अ ग्रिवन्स मेकॅनिझम. स्पीकर सर, बोर्ड जावंक जाय की ही जर बिल्डींग अनसेफ म्हणून डिक्लेअर केल्या, थंय बोर्ड जाय की बाबा ही बिल्डींग अनसेफ हा पडूंक शकता. स्पीकर सर, नागरिकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की बाबा आमी सेफ आसूंक जाय, अनऑथरायज स्ट्रक्चरां करूंक जायना, आनी बिल्डींग अश्यो ज्यो अनसेफ आहा त्यो रिपोर्ट करूंक जाय म्हणून. स्पीकर सर, हें रेझोल्युशन पास जालें म्हणून जायना. आमकां जाय कायदो ना. स्पीकर सर, हें इम्पॉर्टंट. टायम सोंपला. रावया, 1-2 मिनटां वाडय. मागीर कंटिन्यू करपाक 1-2 मिनटां, 1 मिनिट. स्पीकर सर, सभागृहाचें कामकाज 5 मिनट वाडयता. हय, 1 मिनटान वचून जाता. मुखेलमंत्र्यान जर अश्युरन्स दिलें की आपूण कायदो हाडटा, कायदो हाडलो म्हणून जायना. स्पीकर सर, हें इम्प्लिमेंट करपाक हांवें दाखोवन दिल्लें आहा. दिल्ली अशा गांवांत कायदो आसा पूण कायदो इम्प्लिमेंट जायना. मुंबय अशा गांवांत कायदो आसा आनी इम्प्लिमेंट जाता. सो स्पीकर सर, फक्त रेझोल्युशन पास केलें म्हणून जावचें ना, ताका कोऑपरेशन जाय, कोऑर्डिनेशन जाय आनी मल्टिपल डिपार्टमेंटाचो कमिटमेंट जाय. स्पीकर सर, हें सरकार करूंक शकता. पयलीं 2 मंत्र्यांची तोंडां एक दिसूंक जाय. TCP आहा तातूंत आनीक कितें आहा फुडें कलेक्टरेट आहा. हे दोगूय जाण पयले गो बायला म्हणून सांगल्या साठी, पूण ताजे पयलीं झगडलेले म्हणून पळयलां आमी. सो स्पीकर सर, हे सगळे पयलीं हांची तोंडां एक जावंक जाय आनी मागीर ते सोल्युशन येतलें. थँक्यू स्पीकर. येस, सभागृहाचें कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता.